Glory to God. Amen. Okay. Shall we stand up? How many of you are excited? कितने जण उमेदीन बोलले ना इस देवाच्या आशीर्वादाक? Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितेंय जावं तुजें निराशेपण आयज तुजें देवाची तुजी नदर दवर. Okay? Amen. आयज आमी विशाल जाल्या देवाच्या आशीर्वादान. Okay? Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. You have the tambourine. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shabana sakarava shamatavese. Shamadule ketari hasena mahas. Dole bon kurun thode boila mami koya. Shabadara mahasena halekota. Hallelujah. पवित्र आत्मा का योग कार्य सके. Welcome your presence, O God. Just keep praying, keep praying, keep praying, keep praying. Hallelujah. Let it flow. Fire to get up.
Give me some peace. You're going on now. Казай, то ще заудився. Hallelujah, my God. Hallelujah, the power of God is in the house. The presence of the Lord is yours. We give you praise, we give you glory, we give you praise, we give you glory, we give you praise, we give you glory, we give you praise, we give you glory. Oh Lord, we give you praise, we give you glory, we give you praise, we give you glory. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Jesus, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. Hallelujah. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है. Can you sing with me? वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है.
यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितनी रुके हम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आमचं देव असा सोयीस्कर देव असा हालेलुया आणि ज्या जाग्यार तो असा सगळे बांदपास सुद्धा and this is not just a saying, it is real. Amen. It is true. God is not a man that he should lie. Hallelujah. आमचं सोयीस्कर देव मनशा भाशेन की मनीस आमकां फोट मारूंक शकता म्हणून आमचो देव केन्ना फोट मारूंक शिकवना. हालेलुया हालेलुया आमेन. जेजू आमचो सोत जावन आसा. हालेलुया. आणि आज तुका ह्या जाग्यार हाडला तुझे निराशेपण पयस करपाक. आज तुझी हालात, आज तुझे सिच्युएशन परिस्थिती कितेंय जावं दी, पूण तुजी नदर आयज देवाचेर आसूं दी आनी तुज्या तोंडाचेर एक आंसू येवं दी. हालेलुया आमेन. तूं जाणा जितले फावटी तूं आसता तूं सैतानाक सारकें निराश करता, पूण जितले फावटी तूं दुखी आसता न्हू, तितले फावटी तूं दुबावता आनी भिरांतीन आसता, तो बरो हुशार जाता. तो म्हणटा म्हाजें काम जालें. त्या कामाक लागून तो आसा देवाच्या भुरग्यांक निराशी करपाक. जेन्ना तूं निराशी आसता, तूं आसना, तो म्हणटा आपलें काम जालें. पण आयज ताका आमी सारको साडोवया, पयस करया. हालेलुया हालेलुया. Come on everybody smile. हालेलुया. Amen. Amen. जेजून आमकां जिवीत दिता. He has given us life. Amen. जेजू आमचें जिवीत जावन आसा. ओ जीवन मेरेया मेरेया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा. कितल्या जाणांक जिवीत मेळना जेजूचें. आमेन. जीवन मेलया आशीष तेरी. जाणा तूं जेन्ना जेजूचें जिवीत आमकां मेवता तेन्ना देवाचें बेसांव तेरी म्हणजे आसता आमचे वयर आसता. सो तूं कितेंय तुजी परिस्थिती जावं, जेजू म्हणटा तुका यू आर ब्लेस्ड. तूं देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें आसा. Amen. Amen. Hallelujah.
जीवन मिल लिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिल लिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए सूख गए खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा ओ ताल तेरा बन जाता दया करता मन पर काम ओ ताल तेरा बन जाता दया करता मन पर काम मेरा सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता ओ ना मैं रुकना ना मैं तकना करूंगा महिमा है खुदा ओ ना मैं रुकना ना मैं तकना करूंगा महिमा है खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ बंधन टूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिल गया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा हालेलुया हालेलुया मैंने हाथ छोड़ दिया हाथ तेरा थाम लिया पूरी तरह से मुझ पे किया मुझे चंगा कर दिया मैंने हाथ छोड़ दिया हाथ तेरा थाम लिया पूरी तरह से मुझ पे किया मुझे चंगा कर दिया आनंद आया तू जब से आया खुदा ओ आनंद आया तू जब से आया खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ बंधन टूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी आई है खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए आंसू सूख गए खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन तेरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिल गया आशीष तेरी आई है खुदा Amen. Hallelujah. Ako naman siya hindi ay kung ito naman siya different na da. Or आमची लँग्वेज
इथे जावती पण आम्ही देवा घालना दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया कित्याक जेजू आमकां different भाशा आमकां शिकयता आमेन so we can sing in any language हालेलुया खंयच्याय लँग्वेजीन आमी म्हणूंक जाता आमेन कितले जाणां कन्नड उलयता हांगासर कन्नडा ओके वेरी गुड आणि कोण हा ओके वेरी गुड ओके let's just praise the Lord in Kannada for a while महिमेಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ महिमेಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು महिमेಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ महिमेಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ हालेलुया राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जितले मोठे तू म्हणटानु तुझ्या जीवितान एक गिरीत भाशेन सोय तुका मेळटा हालेलुया शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर आनंद का जीवन दिया शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया
excited about being in the presence of God. Amen. But makanista ki kodeli masho pois asesho. I think you need to just it's okay if you can just bring, because I feel like Beche and somewhere else. So just bring it this side a little bit, because then I feel like you are with me. Come on, yeah, you can bring it a little bit closer. Hallelujah. Very good. Yeah. See, then you feel like you're a family when you're close by. I see. That is good. Okay, now this is going to be powerful. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 68, verse 1 and 2. It says, let God arise, let his enemies be scattered. Hallelujah. Hallelujah. सुरेश्वर देवा कोई काढत त्याचे दुश्मन पडून येतले. Hallelujah. As you lift up the name of Jesus, all your situations पैसा दिले जसो धुवर उडून वयता तशे तुझे दुश्मनाचे सगळी कार्य पैसा फेरून दूर आवाशे. That's what the word says. That's what the word says. Hallelujah. Amen. So as we're going to sing this song, I want you to declare this. Okay? ये song बड़ी तुमका new song आहे पण शिकतले तुम्ही म्हणा शिकतली. Very good. Because जितले फावटी आम्ही new songs म्हणतात तेन्ना मातशे अशें जाता. Point. You are going to sing it with me. Amen? Amen. Okay? So, say with me, let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered. Let his enemies be scattered. Say, Ya. Ya. उठाया जाए. उसके दुश्मन चितर जाए. जैसे धुआं उड़े. तू उड़ा उन्हें. Woo! Hallelujah! तुझे दुश्मन कोणी जाऊ शकता. तुझे दुश्मन तुझे पातोही जाऊ शकता. तुझे दुश्मन तुझी टेम्पटेशन्स, तुझे दुश्मन तुझे निराशपण, तुझे दुश्मन तुझी हालात जे कितें आसा, सिच्युएशन आसा. Amen. पण जेन्ना तू देवाक वयर काडटा तुज्या जिवितान, ही तुजी सगळी हालत चेंज जाता. दुश्मनाचो हात जे वयलो वयता, कित्याक तू तुजो फोकस देवाचेर घालता म्हण. आयज देवान तुका ह्या कारणाक लागून हांगा हाडला. Amen. We're not just doing a praise and worship, right? No. We're not just singing praise and worship songs, okay? No. I don't want to do that. I don't want a performance, okay? Sister आले गिटार वाजयता, No. देवाक जाय तुझे काळीज आनी मन ताचेर आयलेले. To focus on him. Amen? Hallelujah. So the words of this song goes, कौन है तेरी खिलाफत, म्हणजे तुझ्या विरुद्ध कोण येऊ शकता. ओके? तू ही है खुदा, तूच जाऊन असा देव, सबसे बड़ा, सगळ्याकीन व्हड, सबसे महान, सगळ्याकीन व्हडतो. आमेन. हम है तेरी चाहत. हम है तेरी चाहत. आम्ही तुझी आशा जाण. तू जाण जेजू तुका आशा येता. तुझो मोग करून आशा येता. तुका गोपान घेऊन आशा येता. हम है तेरी चाहत. तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग है किसी में धम. कौन है तेरे खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे महान. हम है तेरी चाहत. हम है तेरी चाहत. तेरे बच्चे हम, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग, सेनाओं के संग है किसी में दम, है किसी में दम. Okay, we sing that again. कौन है तेरे खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे महान. हम है तेरी चाहत.
हम हैं तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, तेरे बच्चे हम। सेनाओं के सब, सेनाओं के सब। है किसी में दम, है किसी में दम। या उठाया जाए उसकी दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। या उठाया जाए उसकी दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। हमारी विरासत तूने दी हमें, उसके मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पे, स्वर्ग महिमा से। अब हमारी विरासत, हमारी विरासत तूने दी हमें, उसके मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पे, स्वर्ग महिमा से। या उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। हालेलुया। तेरी ताकत तू ही है, खुदा सबसे बड़ा, सबसे महान। हम हैं तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग, है किसी में दम। हालेलुया। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। Hallelujah. When you sing it, you can feel the power of the Lord coming in you. Thank you, Jesus. अब हमारी विरासत तूने दी हमें, उसके मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पे, स्वर्ग महिमा से। Come on, या उठाया जाए, या उठाया जाए उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिंदा जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े, धुआं उड़े। Is it a smoke? Is it smoke? Your enemy's going away once more.
The situations last like Shabale Kalibale Soya विश्वास कर लो परमेश्वर आपके साथ है. The Lord is with you. Deus te salva. Babandoria belar hallelujah nirashi por koi saudi dura bashim sogle nirashi por koi saudi sogle depression koi saudi Jesus Christ cha nawan hallelujah sogle chipna sogle bar koi saudi belar hallelujah. You just surrender to the Lord. You just give it to the Lord. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. We're going to worship Him now. We're going to worship Him now. Shaba raba raba shakarabara. Zekaruna no kamatere behesina marabosha. Abalama rabosha marabarosha kalebere kabarosha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Close your eyes, open your hands. अब हमारी निराशा तूने दी हमें क्रूस के तुझसे शैतान हाराए चले तेरी हुकूमत तेरा राज आए इस धरती पे स्वर्ग हमारी माँ से. उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे दुआ उड़े दूरा उड़े. उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे दुआ उड़े दूरा उड़े. Presence of God is going to fill you, and as the presence of God fills you, I want you to bow down and worship the Lord. Let your presence flow, Lord. Your presence flow. May enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. Your name is holy, Lord. Every hand open, every eye closed. Worship the Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. Thank you, Lord God. This moment, your voice is lifted up to the Lord, singing the name of Jesus. Jesus now, Jesus now, Jesus on the family.
यीशु यीशु Alpha भी तू ओमेगा भी तू आदि और अंत भी तू राजाओं का राजा है तू यहोवा निसी प्रभु अल्फा भी तू ओमेगा भी तू यहोवा निसी प्रभु राजाओं का राजा है तू यहोवा निसी प्रभु हालेलुया पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू पापों से हमको बचाने आया खुदा का बेटा है तू खुदा का बेटा है तू आराधना राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की आराधना राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की Just lift your hands to the Lord right now. आप इबादत सब करेंगे. Thank you, Jesus. Yes, my God. Yes, my God. Soglietiko somorpikute. Come on, surrender everything to the Lord this morning. Hallelujah, hallelujah. I'm giving it all into your hands. I surrender all to you, God. I surrender, I surrender, I surrender all of it. I give it all to you, my Lord. Shalele, Yasua Rahiele Vera. Hallelujah. Sogleni Rashiport Boy Saudi Jesu Chanaban. Hallelujah. Somorpit kor sogle taka. Give it all to the Lord. Come on. Ek din mas niche kalis taka diya melad. Come on. Fill your heart with thanksgiving to Jesus. और गहरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार मेरा माँ से गहरा है प्यार मेरा गहरे प्यार से
hands open. Come on. Hallelujah. His presence. His presence. Come on. Come on. Tell him, Lord. Tell him, Lord, here I am. तुझ्या आशीर्वाद म्हाका जाय सोम्या. तू म्हाका जाय सोम्या. तू म्हाका जाय तुझी गरज म्हाका सोम्या. Come on, somebody. Tell him. Tell him. With all your heart, सगळ्या तुझ्या काळजात धावन. Takaulo mar, come on. Urahi, rahirama hoshtarua. Rawa rekaya romente. Sharu moto rahide ya. Ya, rahide me raya. Zabroho matale Yashua. Yako, rahile me. Shaba rahide. Yasua rakole gereya le. Aleluya, abarahura kezera yelea, hallelujah, come on, Yeshua, hallelujah, Lord, my God, hallelujah, oh Lord, let your people hungry for you, Lord, fill your people, oh Lord, fill your people. Fill your people, oh Lord, oh Jesus. Spirit of the living God. Spirit of the living God. Oh, Yo, Yeshua Rahim Alea. Sabarahia Darako Sekerebe. Come on, people of God, speak it, speak it, speak it, speak it. Oh, the language of God, the language of angels. Come on, speak to the Lord. Oh, yes. Hallelujah. Oh, Lord is doing something in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my God, we worship you. My God, we worship you. My God, we worship you. Yes, my God. Oh, Lord, my God. You're more than enough, Lord. More than enough, Lord. More than enough, Lord. Jesus, you're more than enough, Lord, for us. Oh, yes, my Lord. Hallelujah. 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 Somebody, Yeshua, thank you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Lord 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 Jesus. Your light come. Your light come. Your light come. Your fire come in this place. Your light come. Your fire come in this place. Your light come in our hearts. Your fire come in our hearts, oh God. Your light come. Your fire come. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, speak. Holy Spirit, speak to your people today, Lord.
Speak to your people today, Lord. Hallelujah. I just want you to keep on praying in tongues. There's something breaking over here. Something is breaking as you are speaking in tongues. Come on. Come on, pray, 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 pray. Kosmetori khalo kache khupya zagabele beta. Soshe tu marne ko ta. Come on. Zarahi amato. Besi karaba ho. Regada bara ho. Leshvale lavash koleva shkale baru ade regesi. Zeko raboto. Hallelujah. Jesus yamena kona chekuri bigat ko slipina sati sobli katta. He's taking it out right now. Believe it, receive it, believe it, receive it right now. In your body, आपके तुझे कुड़ी भीतर चीकिने जलिया सा, चीकिने दुए सा सपना सा, सूजा सा, दूका सा, जिसे चन्नान voice out. I command all the sickness to go out of your body in the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I curse tumors at this moment. I curse tumors, I curse fibroids in the name of Jesus. Hallelujah. PCOS problems, in the name of Jesus, I rebuke that. Come on, let it break, Lord. Let it break, Lord. Let it break, Lord. The healing flow. Let the healing flow. आवय बापाच्या आपल्या भुरग्यापासून मागता. आवय बापाच्या वेळा भुरग्यापासून मागता की आपल्या भुरग्याक बऱ्या मार्गार हाड म्हूण. जेजू या वेळार तुझे मागणे आयकता. Yes, Lord, hallelujah. Rahile meta ruse ne kavarota. Holy Spirit, you are more than enough. Yes, Lord. Not everything. My breath, my lungs, fire in my soul. Oh, Yeshua, the breath in my lungs, the fire in my soul. Oh, Yeshua, Rahim, Benega, Ibara, He's a better Jesus. Glory to God. 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 Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Oh, we depend on you, Jesus, for our life, Lord. We depend on you, Lord. Yeshua, we worship you, God. We worship you, my Lord. We worship you, my Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord.
Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your presence. 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 Oh, Yeshua. Thank you for your presence, Jesus. The hungry shall be filled. The hungry shall be filled. Hungry shall be filled. Jibuki Hataka. Tapotala. Yes, yes. Jibuki Hataka Potala. Yes. Yes. The hungry shall be filled. Almighty God. Yes. Oh. The hungry shall be filled. It is because of the hunger of the people that He is here. Oh. Somebody is feeling the presence of God right now. You can feel on your legs how the presence of God, the power of God touching somebody's legs right now. Somebody's legs right now. Right now, He's touching your legs. My God, the hungry will be filled. Glory to you, God. Yes. Yes, Lord. Just your eyes closed, your hands open. See, the Lord is already moving in this place. Thank you for your presence, Jesus. Holy Spirit, let your people know you, Lord. Let your people know you more deeply. तुझ्या भुरग्यांनी तुका ओळखून घेऊ दी समया. तुझ्या मोगाची खलाय तुझ्या भुरग्यांक दाखोड कर समया. ओदीक आनी ओदीक तुझ्या गोपांत आमकां हाड समया. Come on, somebody tell the Lord, I want to love you more, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. After a big gap, we are meeting again. Last Sunday, sorry about that. कितले जण येऊन पोतून गेले. You came and you went. All right. So, थोड्यांक मेसेज घातलेली म्हणल्यार थोड्यांक घालून मेळोंक ना म्हाका. Maybe you did not read it, but देव आमकां केन्ना सगळ्यां पडोवंक दिवचो ना. Amen. So how many people hungry for the word of God today? Amen. Come on, let your amen come. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ekamekan mashi puri zap diya ta asan kelo. Come on, with a nice smile on your face.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to you, Lord Jesus. I sense कितें म्हणटात ते निराशीपण अशें ह्या जाग्याचेर एकदम आय कॅन सेन्स इट इन दिस प्लेस. जायत्या जाणांच्या जिवितान आयज अशें निराशीपण कशें दिसता. Okay, and it's like almost like a dark cloud is there, you know. Here I don't usually feel it, but when I feel it, I tell you. Okay. एक काळे खूप कशे. Alright. So, can the lights be just a little bit more brighter? Very brighten up a little bit. Okay. Praise God. Is it too bright for you? No. It's fine? Fine. Say hallelujah. 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 Okay. Brother आश्रम असं बरें दिसलें. Okay. दुखी जायनाकात, निराशी जायनाकात, कित्याक आमचो देव जिवो देव जावन आसा. Hallelujah. Amen. Amen. केन्नाच तुजो भितरलो उजो पालोवपाक दिना काय. देवान आपल्या उतरान आमकां कितें सांगला की तो उजो जो वेदीचेर आसा तो केन्ना पालोवपाक जायना. हालेलुया. कितले जाणांक सोजमोता हांव कितें म्हणटा ते. ओके. त्या आल्ताराचेर उजो केन्ना पालोवपाक जायना. ती वेदी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हो वेळ आतां तुमी जाणा जावपाक जाय की वेदी कितें पळय आल्तार कितें पळयतो. आल्तार जावन आसा तुजें जिवीत जें तूं देवाक भेटयता. तुजें जिवीत जें तूं बलिदान करता. तू जाता एक बेट. हालेलुया. तू जाता एक बलिदान देवा संकारीक. आमेन. आणि जेन्ना तू बलिदान दवरता देवा मुखार तेन्ना की देवाचो उजो स्वर्गात थांबून तुज्या जिविताचेर येता. जरी तर तुजें जिवीत तू बलिदान करिना, देवाक तू समर्पित करिना, जाल्यार तुज्या जिवितान कितेंच काहीच देवाचो उजो पेटचो ना. आणि आमी साद्या मनशा भाशेन जातली जी फकत धरून करतात पूण तेंच्या काळजान थावन एक संबंध देवा संगता ना. प्रेज द लॉर्ड. देवाक जाय की आमी तांच्या संगता संबंध दवरलेलो. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. And देवाक जाय की आमी जुईतीवोन जिवीत जियेलेले. Amen. He wants us to live a victorious life. Amen. Everything that we need, जे कितें आमकां गरज आसा देवान सगळे आपले उतरार आमकां दिलेले आसा. Amen. पूण जायते फावटी आमी हे वाजिनान आमी नोकोन कितें बरयला ते. जायते फावटी आमी जाणान आनी जाणा जावन आमी करिनान. ओके. आनी जेजू म्हणटा जी कोण जाणान, जी कोण म्हजे उतर आयकता आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता ती कसल्या मनशा भाशेन एका मनशा भाशेन जे आपले घर खडपाचेर बांदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि वादळ येता आणि मोड येता आनीक ओसाडी मारता त्या घराचेर पूण तें घर सकला पडना. हालेलुया. आणि जेजूक जाय की आमचें जिवीत असलें जालेलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो मेनी टाइम्स वी know the word but we don't put it into practice. Okay. So let's go to God's word. Let's see today. आयज पळोवया देव आमकां कितें सांगता तो. Amen. You can go to you know sometimes we go for retreats and we go for meetings and conferences and जायते मिटिंगांनी आमी वयतात. ओके. पूण सगळें तुका मेळ्ळें पूण देवाचें उतर तुवें तुज्या काळजान भितर घेवंक ना जाल्यार तूं मिटिंगेक वचून कसलो फायदो ना. रेतीराक वचून कसलो फायदो ना. कित्याक देवाचें उतर एक बी जावन आसा. तुज्या काळजाची जमीन तर तयार ना देवाचें उतर घेवपाक तुज्या जिवितान कसले फळ येवचें ना. Amen. You can go for hundreds of meetings. If you are not receiving the word in your heart, you are not going to have any fruit in your life. फळ येवपाक जाय, फळां येवपाक जाय आमच्या जिवितांतल्यान दिसती पडोंक जाय. आमचें जिवीत बदलना म्हूण दिसती पडपाक जाय. आमेन. हालेलुया. देवाक जाय की तूं एक जैतिवंत जिवीत जियेलेलें. Amen. He doesn't want you to be down. He wants you to be up. He doesn't want you to be sad. He wants you to be happy. Hallelujah. He is a father. And a father wants his children to be happy. Okay? आपल्या बापाक जाय, एका बापाक जाय आपले भुरगे विशाल झालेले. But so many times we are happy. We are very sad. And sometimes we blame the devil for it. आमी देवसाराचेर
देंवचाराक बोट दाखयतात आनी आमी म्हणटा सगळे देंवचार करता, देंवचार अटॅक करता, देंवचार अशें करता आनी इतले आमी देंवचाराक वयर काडटा. पूण जायते फावटी दुस्मान हांगासरूच आसता. ओके, आमचेच सैम, आमचे मनशा सैम आमचो दुस्मान जावन आसा. ओके, आनी आमचेच मनशा सैम आमचेच चिंतप, रॉंग चिंतप, आमचे नेगेटीव थॉट्स, रॉंग थिंकींग आमचो दुस्मान जावन आसा. आनी हें रॉंग थिंकींग आसा, रॉंग चिंतप आसा ते रायट करूंक जेजू आमकां देवाच्या घरान हाडटा. हालेलुया. So today it is time to turn some wrong into right. Okay, wrong हा ते right करपाक जेजून ह्या जाग्यार आमकां हाडला. Amen. Hallelujah. So God doesn't want you to go into depressionan वचप, सॅड जावप आनी सॅड सगळी जाता म्हटल्यार सॅडनेसान रावप नाका. ओके, सगळ्याच्या जिवितांत दूख येता पूण दुखान आमी रावपाक नाका. Amen. Matthew chapter 12. Praise the Lord. Matthew chapter 12 verse 33. झाड बरें करात आनी ताची फळां बरी जातली, झाड वायट करात आनी ताची फळां वायट जातली. कित्याक फळां प्रमाणे झाड वळखूंक मेळटा. Either make the tree good and the fruit will be good. The tree is bad, then the fruit will be bad. Say, I am a tree. Or एक झाड, बरें झाड. Praise the Lord. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Okay? For a tree is known by its fruit. Thank you, Jesus. एक झाड एका फळाक लागून अडकोंक मेवता. Okay? Now, let's go to Proverbs. Let's go to Proverbs. You will have to go back to Matthew later on. Proverbs chapter 18 verse 20. Proverbs chapter 18. I'm smiling because I know God is going to speak something today and He keeps us in suspense, and then suddenly He starts the fires. Praise the Lord. So that's why I'm smiling, because He is always surprising us. Amen. Everybody happy? Proverbs 18 verse 20. How many times I'm going to teach you this? Let me teach you. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. From the produce of his lips he shall be filled. Thank you, Lord. तोंडांतल्यान भितर वेता ताचे उद्देशी पोट भरता आनी वोंटांतल्यान भायर सरता त्या उतरान दादोसपण मेळटा. ओके, little bit I'll change it. Transition here. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. ताच्या तोंडांतलें जे फळ येता तातून मनशाचें पोट भरता. हालेलुया. मनशाच्या तोंडांतल्यान जे कितें भायर सरता तातूंतल्यान मनशाचें पोट भरता. Hello? I thought something has to go inside then your stomach is filled. No. This is talking about your spirit. Hallelujah. This is a spiritual appetite. ही जावन आसा आत्मिक appetite. जे कितें तूं उलयता तातून तुजें पोट भरता. जे कितें तुका बरें लागता तेच तूं उलयतलें. What you like to speak, you will speak it. And in verse 21 it says, death and life are in the power of the tongue. Okay? And those who love it will eat fruit. Everyone say fruit. तू कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. Okay, this let me say the fruit. Everyone say fruit. So death and life are in the power of the tongue. मरण आणि जीवित. Okay, not जीवित आणि मरण, but मरण आणि जीवित if you properly translate it.
ओके मरण आणि जीवित सो आमच्या तोंडांतल्यान जे भायर सरता कितले पावटी भायर सरोंक फावना ते भायर सरता रायट wrong words everyone say wrong words wrong words whatever wrong words you use you will get the wrong results negative words you use you will get a negative result तू तर गाळी मारून तुझ्या भुरग्यांक सदांकाळ गाळी मारून तू उलयशी जाल्यार तुजी भुरगीं जे कितें तू उलयता ते तुज्या फुडल्यान दिसती पडटले तू तर एक घोव जावन आपले बायलेक तू वायट उतरांनी उलयता जे तू म्हणटा तशें ती जातली पूण जरी तर तुज्या तोंडांतल्यान बरें फळ येता जाल्यार तें ताच्या जिवितान दिसती पडटले वॉट एवर यू आर स्पीकिंग यू विल गेट इट वाय बिकॉज देर इज पॉवर इन युअर वर्ड्स हालेलुया देर इज पॉवर इन युअर वर्ड्स आमेन सो व्हाय आई एम रीडिंग दिस you have already read these scriptures before but now let us go back to Matthew chapter 12 praise the Lord okay Matthew 12 verse 34 फुरशांच्या पिल्यांनो तुम्ही वायट जावन तुमच्यान बरें उलोवंक कशें जातले काळजांतल्यान बरोन ओडटा तेच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता out of the abundance of the heart the mouth will speak can you repeat it with me out of the abundance of the heart the mouth will speak जे तुवें कितें बोल्ला भितर तातूंतल्यान ते तोंडांतल्यान तुजे भायर सरतले जे कितें तुवें बोल्ला तेच ते तोंडांतल्यान भायर सरतले right amen if you squeeze an orange you get orange juice amen you will not get apple juice out of an orange you will get orange juice out of an orange je tuven bolla te setele right then verse 35 बोरी मनशा आपल्या बोऱ्या भांडारांतले बोरे काडटा वायट मनशा आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडटा okay a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil things hallelujah किते बोटा आमी आमच्या काळजान किते बोटा आमी आमच्या मनान किते हा आमच्या मनान ते आमी उलयतले आणि आमच्या उतरांनी पदवी आसा जरी तर तुज्या काळजान तू बरें बोटा तुज्या मनान तू देवाचे उतर घडयता जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान बरें भायर सरतले रायट आणि जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान तू बरें उलयतले तुज्या जिवितान बरें घडोवन येतले हालेलुया सो जेन्ना आमी पळयतात की वायट परिणाम जाला माझ्या जिवितान वायट म्हाका दिसती पडटा रॉंग थिंग्स आय एम सीइंग म्हजी हालात सारकी ना म्हजी सिच्युएशन सारकें ना आयज जरी तर आमचें जिवीत अशें आसा कित्याक लागून अशें आसा कित्याक जे कितें तुवें तुज्या जिविताचेर उतरां उलयलेली तें तुज्या जिवितान खरें जावन आयला हालेलुया इफ यू हॅव बीन स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ फेथ यू आर हियर टुडे विथ मोर फेथ इन यू आमेन बाबांटाची उतरां तुज्या जिविताचेर उलयला देखून आयज तुजें जिवीत अशें जावंक पावला आमेन पूण इतली तुज्या भाशेन इतली धन्य इतली ब्लेस्ड लोक ना संवसारान आमी पळयतात की कितले वायट घडटा पूण देवान तुमकां त्या संवसारांतले भायर काडला देवान तुमकां ह्या संवसारांतले वेंचून काडला संवसारान आसात तुमी पूण तुमी संवसाराची न्हय हालेलुया यू आर इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड because Jesus has chosen you out of this world amen या संवसारांतली देवान तुका कुशीन काडला कित्याक देवाक जाय की तू ताची महिमा या संवसारांत करपाक amen तुज्या जिवितांतल्यान देवाचे जोय दिसती पडपाक जाय देवाक जाय की तुका उजार करपाक God wants you to carry that fire within you but God wants you to change something about the way you speak hallelujah everyone what we are experiencing here today is a result of what we have spoken amen hallelujah now there are some things that happen in your life तुझ्या जिवितान घडये कसले हालात कसली परिस्थिती जाता ताचे वरवीं तुजें मन डिस्टर्ब जाता आनी जायते फावटी तूं एक काम सुरू करूंक वयता आनी तूं तें काम करूंक पावना यू आर नॉट एबल टू डू इट कित्याक तुज्या मनान दुबाव येता आनी तूं चिंता की तुज्यान हें करूंक जावचें ना आनी जेन्ना तूं म्हणटा म्हाज्यान जावचें ना म्हज्यान जावचें ना तूं तें काम सोडून दिता This is the reason why so many people are not able to go forward. जेन्ना तूं म्हणटा म्हाज्यान हें सोसूंक जायना I cannot bear this म्हाज्यान सोसूंक जायना म्हाज्यान हें दीस काडूंक जायना ह्या मनशा बरोबर
म्हाका सोंसपाक जायना, ओके, दीस काडपाक जायना. जें तूं उलयता तें तुका मेळटा. There is power in your words. My dear people of God, God wants you to keep attention to these today. Amen. Amen. एक बरो मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांतल्यान, सगळीं म्हणा भांडार. भांडार म्हणजे ट्रेजर. ट्रेजर. सो तुजी ट्रेजराची पेटी जी हा, कितें घातला तितून भितर, जेन्ना तूं उक्तें करता तुजो ट्रेजर, जे तोंड जेन्ना उक्तें करता, तुज्या भांडारान जे तुवें भरून दवरला तेच जे तोंडांतल्यान भायर सरता. वायट उतरां जोरी तर भायर सरता, हाका लागून भायर सरता कित्याक तुवें वायट तुज्या भितर भरून दवरला. पूण जेन्ना तूं बरें उलयता तें कित्याक लागून येता? कित्याक तुजें मन देवाच्या उतराचेर आसा म्हणून. हालेलुया. हे जावन आसा भांडार, हो जावन आसा ट्रेजर, जे तुज्या काळजान, तुज्या मनान तुवें दर एका दिसाक घालपाक जाय. आनी जोरी तर तूं घालिना, एक दीस पासून तूं फेल जालें जाल्यार चेक युअर रिजल्ट्स. If you fail to put the word of God in your heart even one day, check the results of your mouth. Do a mouth testing. Yes or no? We cannot miss it. We cannot miss the word of God, not even for a day. Hallelujah. You cannot miss to meditate on the word of God. Hallelujah. God said to Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Hallelujah. This book of the law, हे देवाचे उतर, हे देवाचे पुस्तक, हे देवाचे उतर तुझ्या मनान आनी तुझ्या काळजान सदांकाळ आसपाक जाय, तुज्या तोंडांतल्यान येवपाक जाय. You got to speak it. Amen. देवाचे उतर नको देखून कितली मनशां आयज फेल जाता. So many people, they perish because of lack of knowledge. Amen. Evil men out of the evil treasure brings forth evil things. So when you see a man, when you see a woman, when you see yourself, जेन्ना तूं तुकाच पळयता, जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान वायट उतरां येतात, गाळी येतात, you say the bad things, so you got to check yourself. Lord, I failed you somewhere today. Why did I get angry like this? कित्याक म्हाका असो राग येयलो? हांव रागान अशें कित्याक उलयलें? Something is wrong with me. I want your word. Amen. It's not going to go. Your words or your हे पातक हे आमचे भितर आसता ते फाईट करून वचना. You cannot fight it. You cannot fight with sin. Jesus already did it. Are you getting this? Jesus already पातकाचेर जोत व्हेलें. तूं फाईट करूं नाका. तुज्यान फाईट करूंक जायना. ही तुज्या कुडीचेर तुवें फाईट करूंक जायना. हाका लागून जेजू येवन तुजी फाईट, तुजी लढाई ताणें तो ऑलरेडी झुजलो आनी तुज्या पातकांक लागून ऑलरेडी तो कुर्सार मेलो. आतां जें ताणें केलां तें तुवें जाणा जावपाक जाय आनी जें ताणें केलां तें तुजे भितर तुवें सदांकाळ नियाळ करपाक जाय. हालेलुया. आनी ताचें उतर तुजे भितर जेन्ना येता, तुजे भितर येता तेन्ना देवाचें उतर एक उजो जावन येता आनी हो उजो सगळे उल्पान उडयता. Amen. Hallelujah. Okay, let's go to Psalms 27. Psalms 27. I'm teaching today. If God lets me to preach, I will preach, okay? I'm teaching. Psalms 27. Is this helping somebody? Is it helping you? Hallelujah. Psalms 27. The kitli pauti ami हे Psalms वाचता, but let us see today what the Lord is showing through this, okay? Psalms 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Okay? The Lord is my light and my salvation. Servespor mozo uswad tos mozo taruk. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. तू जाणा हे कोणें बरयलां तें? We're just reading it. Okay. How many know who wrote this psalm? King David wrote it. Okay? Let us see about King David. Let's see his story. Okay? He wrote this psalm. ताणें हें बरयलां. Everything was going well with him, right? Right? Oh, he's a king. तो एक राजा. ताका बरोवपाक काय न्हय. The Lord is my light and my salvation. सगळे आहा ताचे कडेन. तो पालासीन रावता. Right? खावंक जेवून सगळे बरें आहा. सो बरोवपाक काय न्हय. Right? No. Everything was not okay for King David.
पण किंग डेव्हिड दाऊद राजान आपले जिवीत देवाचेर थारायलेले असले. तो ल्हानपणी ल्हान आसतनाच when he was can you just put a Bethel soft if you can connect it. Kevin may have it. Kevin has it. And King David was small. तो ल्हान आसतना ताणें गोलियाताक हारायलो, रायट? पूण कित्याक लागून? ताणें कितें म्हटलें? म्हजो देव म्हजे लागीं, म्हजे बरोबर आसा. टुडे आय विल डिफीट यू. ताणें गोलियाता लागीं उलयलो, हांव तुका आयज सकला उडयतलो, हांव तुका आयज हारायतलो. कित्याक म्हजो देव म्हजे सांगता आसा. म्हज्या देवाच्या नांवान, म्हज्या जिवे देवाच्या नांवान हांव तुका सकला उडयतलो. आमेन, हालेलुया. आनी जेन्ना तो जिखता, गोलियाताक तो सकला उडयता, तेन्ना साऊल राजा, ओके लिटल सॉफ्ट, साऊल राजा, ओके, तो ताका पळयता हो भुरगो इतलो ल्हान आसा, पूण ताणें इतलें व्हड काम केलें. आनी सगळे जाण दिसल्ले लोक दाविदाचे प्रेजीस करता, ताका ताचें नांव वयर काडटा आनी म्हणटा येदो हो ल्हान भुरगो इतलें ताणें केलें, इतलें व्हड काम केलें की गोलियाताक ताणें मारलो म्हणून ती सगळीं ताका प्रेज करता. आनी हें आयकून साऊल राजा ताका जेलसी जाता. आनी जेलसी जाता तेन्ना सावन तो दाविदाच्या फाटल्यान लागता ताका मारपाक. पूण देवान ऑलरेडी थारायलेलें की किंग डेव्हिडाक राजा करपाक. आमेन. ऑलरेडी ताका अनॉयंटिंग दिलेलें. देवान सामुएल प्रवादी वचून ताका तेल ताचेर घालून ताका ऑलरेडी अनॉयंट केलेलो की तो राजा जातलो इस्रायलाचो म्हणून. हालेलुया. आनी जेन्ना देवान तुका ऑलरेडी वेंचून काडला, ऑलरेडी देवान तुका सांगला की तूं म्हजे सेवक म्हणून, ऑलरेडी तुजे वयर देवाची आपोवणी आसा. कितलेय लोक तुजी जेलसी जाव ओ कितलेय लोक तुजेर वायट उलोवंक, तुवें तुजें लक्ष, तुवें तुजो फोकस देवाचेर दवरपाक जाय. कित्याक जें थारायलां तुज्या जिवितान तें देव घडोवन हाडटलो. हालेलुया. God is going to make sure that he keeps his promises towards you. Hallelujah. So जितली पावटी साऊल ताच्या फाटल्यान गेलो ताका मारपाक, तितली पावटी दाऊद राजा तो लिपतालो, तो दोलिनी रावन लिपतालो. He was hiding in the caves and he was crying out to God and he was confessing the good things out of his mouth. Instead of feeling, instead of saying what he is feeling, he was saying the good things out of his mouth. Hallelujah. कितले पावटी आमच्या जिवितान आमचे सिच्युएशन जाता, आमचे हालात इतले वायट जाता, तेन्ना आमचे फिलिंग्स कशे जाता, आमकां राग येता, आमी निराश जाता आनी निराशीपणान नेगेटिव्ह आमी उलयता. हालेलुया. तेन्ना जेन्ना असली फिलिंग्स येता, that is the time you need to hold on and not speak anything negative out of your mouth. King David says, the Lord is my light and my salvation. कोणी तो एका काळोखी सिच्युएशनान आसलो आनी तेन्ना King David he said, he is my light, he is my salvation. तो म्हजो तारो, तो म्हाका सोडवून दितलो. Hallelujah. When you go through a dark situation like this, you got to say with your mouth, the Lord is my light. म्हजो सर्वेस्पर, म्हजो उजवाड, म्हजो सर्वेस्पर म्हाका सुटका दितलो. Hallelujah. Amen. Amen. तुवें फोर्सफुली तुज्या तोंडांतल्यान भायर काडपाक जाय. Hallelujah. And that's what happened to him. Okay? The Lord is the strength of my life. The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? सर्वेस्पर माझ्या जिविताचे बळ कोणाक म्हूण हांव भियेतली. Hallelujah. Of whom will I be afraid? Amen. Hallelujah. It is soft. Thank you, Jesus. What is the Lord trying to tell us today? Amos chapter 3 verse 3 says, how can two walk together except they be agreed? How can two walk together except they be agreed? In the book of Genesis chapter 5, it is talking about Enoch, that Enoch walked with God. Enoch walked with God. Deva barabor Enoch chollo. Hebrews chapter 11. Let's go to Hebrews chapter 11. I'm just following what the Lord is directing me, okay? Thank you, Jesus. But it's going to be interesting. I'm following what He's saying to me. Hebrews chapter 11. Verse 5. भावार्थाक लागून
देवान एनोकाक मोन्नांतलो वाटावन उखलून मेलो आनी तो कोणाकूच मेळोंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून मेलो, कारण ताका उखलून व्हरचे आदी इनोक देवाक मानवलोलो मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. ओके, देवाचें उतर आमकां सांगता इन जेनेसिस 5. सॉरी, आय एम जस्ट टेकिंग यू टू स्क्रिप्चर्स, बट आय वॉन्ट टू गेट द प्रॉपर पिक्चर टू यू. जेनेसिस चॅप्टर 5. Verse 24 says, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Enoch walked with God. Enoch deva sangata chollo. Enoch deva sangata chollo. Enochachi relationship देवा सांगता सारखी असली, बरी असली आणि तो त्याच्या सांगता चलतालो. But Amos 3 verse 3 says, दोग जाण सांगता चलता, पण जोरी तर तांचो एग्रीमेंट ना जाल्यार ते कशे चलतले. See, I'm telling you a mystery here, okay? दोग जाण तर सांगता चलता, पण तांचो दोगांचो एग्रीमेंट ना जाल्यार ते कशे सांगता चलतले. राइट? फ्रेंडशिप जाव, मॅरेज जाव, कितेंय जाव, जोरी तर दोगा मनशांची मनां एक जायनात जाल्यार ती सांगता कशी चलोंक जाता. राइट? Amen? But it says that Enoch walked with God. Enoch deva sangata chollo. Amen? If you see that, how many days, it is says in verse 23, so all the days of Enoch were 365 years. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So Enoch was walking with God. तो देवा संगता चलतालो. आणि जोरी तोर आमका देवा संगता चलपाक जाय, जाल्यार आमचो एक एग्रीमेंट आसपाक जाय देवा संगता. What do you mean, sister? कितें म्हणूंक सोदता सिस्टर तू? तुवें जाणा जावपाक जाय देवान तुजे जिविताचे वयर कितें म्हटलां पळय तें. हालेलुया. जोरी तर तू देवा संगता चलतले, तुवें जाणा जावपाक जाय देवान तुज्या जिविताचेर कितें उलयलां पळय तें. Amen. Hallelujah. जोरी तर तू नको जाल्यार तू देवा सांगता तुका चलोंक जावचें ना. कित्याक जेन्ना परिस्थिती तुजी रॉंग जाता, तुजी सिच्युएशन इतले हार्ड येता, तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान रॉंग उतरां येतली आनी तू म्हणटले हांव एकली हा, म्हजो कोण मोग करिना, म्हाज्यान हें करूंक जायना. सो यू आर इन डिसएग्रीमेंट विथ गॉड. आर यू गेटिंग दिस? You become in disagreement with God. आणि तू म्हणता माझ्यान हे सोसूंक जायना. पण देवान सांगला की हांव तुका गोठाय दितलो. देवान सांगला की तुवें सगळ्यो वस्तू करूंक जाता मोचे वरवीं. God has told you, you can do all things through me. Hallelujah. देवान तुका सांगला पण तू नको. So you are saying that I cannot do this. माझ्यान करूंक जायना. So there is a disagreement with you and you still say that I am praying to God. But no, your mouth is disagreeing with God. सोसमता तुका तुजे तोंडांतल्यान जी येता ते देवा बरोबर तुजो एग्रीमेंट ना. देवान सांगला हे काम हांव तुज्या जिवितान करतलो, पण तू म्हणटा जातलें गाय, जातलें गाय, जातलें. And then you go and pray and you say, oh God please. मागीर दुसरे दिसा तू दुबावान तू उलयता. प्रेयर करतना तू एक करता, पण जे जेन्ना तुजे तोंडांतल्यान येता ते रॉंग येता. So there is a disagreement. तिजो एग्रीमेंट ना. तू एक उलयता आनी तू एक उलयता जाल्यार कशें तुका तुवें म्हणूंक जाता की तू देवा सांगता चलता म्हूण. You're getting this now? So when we know that God is saying something about our situation, we say another thing. जेन्ना देवान तुका सांगला की तुजे विरुद्ध जी हत्यारां तयार केल्यान तांकां सक्सेसफुल जावचें ना, तांकां सक्सेस मेळचें ना. राइट? तू हे वर्ड जाणा. सो what you do? जेन्ना तू पळयता कोणें एक लिंबू हाडून ताचेर इल्लें कुंकूम लावन तुज्या घरान उडयला, तू भियेता आनी तुका राग येता आनी तू म्हणटा ही तेणी तशें केलां आनी मागीर म्हाका घुंवळ येता म्हणटा, म्हाका पडोंक दिसता म्हणटा, म्हाज्या पोटान गुडू जाता म्हणटा. आनी सगळें जें कितें तू उलयता
ते सगळें तुज्या मनान जे येयला ते लिंबू पळोवन ते तूं उलयता आनी मागीर तूं अशें मागताय देवा प्लीज म्हाका वाटाय प्लीज म्हाका वाटाय नो माय डियर पीपल ऑफ गॉड इज युअर फादर ही इज युअर फादर हालेलुया तो तुजो बापूय जावन आसा आमेन आनी तो म्हणटा हांवें तुका अधिकार दिला I have given you power. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. Hallelujah. Aven tuka soropani vichu tuja payatana mostuka aven tuka odikar dila. Amen. आणि काहीच तुका वाईट जावचे ना आणि तू तुझ्या तोंडातल्यान आनी कितें उलयता सो एग्रीमेंट इज नॉट देयर सो तुवें कशें म्हणूंक जाता आय एम अ वर्शिपर ऑफ गॉड हाऊ कॅन यू से कशें म्हणूंक जाता हांव प्रेयर करता कित्याक तुजो एग्रीमेंट देवा सांगता ना देवाचें उतर एक उलयता पूण तुज्या तोंडातल्यान तूं दुसरें उलयता हालेलुया दॅट्स व्हाय इट्स इम्पॉर्टंट टू पुट अ वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट and let it come out of your mouth hallelujah तुझ्या तोंडातल्यान हे उतर येवपाक जाय amen that's why it's important to go to places where you get the word of God hallelujah देवाचे उतर मेवपाक जाय तुका I'm telling you it's not enough for you to see miracles for you to see prophecies for you to see all these things it is important also to have the word of God so smata miracles. You are a miracle. Say, I am a miracle. You don't know how much God loves you. जर तो तू आम्ही जाणा जाते की न देव आमचो कितलो मोग करता तो we will never speak doubt again really we will never confess negative because we know that God loves you आम्ही जाणन जेन्ना आमचो देव आमचो इतलो मोग करता that is the problem because we don't know that's why we are not in agreement with him he says I love you तो म्हणटा हांव तुजो मोग करता आनी तूं म्हणटा देवा केन्ना रे म्हाकाच कित्याक रे अशें नो I love you God says I love you amen देव तुजो मोग करता he loves you he cares for you amen praise the Lord so it says here बावडताक लागून देवान एनोकाक मरणांतलो वाटावून व्हेलो आनी तो कोणाकूच मेळूंक ना कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो कारण ताका उखलून व्हरचे आदी एनोक देवाक मानवलेलो मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता बावडता विरीत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना Without faith it is impossible to please him. You can say I love God but you don't believe him. What is the use? तो म्हणटा हांव देवाचो मोग करता पूण ताचेर ट्रस्ट करिना ताचेर विश्वास दवरिना तुज्या तोंडांतल्यान दुबाव भायर सरता देवाचे वयर हालेलुया हालेलुया डोंट वरी गॉड इज नॉट कंडेमिंग यू टुडे गॉड लव्स यू आमेन कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोडटल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बावाट दवरूंक जाय आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Last Sunday I was speaking about online. I spoke about feelings and faith. Right? Yes. आमची जी भावना आसा आमचे भितर feelings आसा देवान आमकां आपोवंक ना की आमचे feelings आसा feelingsच्या प्रमाणे आमी चलपाक पूण बावट्टान आमकां चलपाक देवान आपयला Hallelujah. Hallelujah. You are a spiritual being. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are a spiritual being. तू आत्मिक जावन आसा. You are a spiritual being. आणि तुवें जाणा जावपाक जाय तुज्या आत्म्याचें जेवण खुंयसाण मेवता पळय तें. आमेन. आमी आमच्या आत्म्याक कितें बरयता दीसभर. What are we feeding ourselves? लास्ट संडे जे जालो तो रिजल्ट कसलो रिजल्ट मनशाच्या उलोवपाचो एवरीबडी नोज आय डोंट वांट टू टॉक अबाउट अ सिच्युएशन ओके सगळे जाण न्यूज पळयल्या ओके
सगळ्याच्या तोंडार फकत तीच न्यूज असली. आणि हांव सरप्रायज जावची ना, जरी तर तूं म्हाका आयज सांगशी जाल्यार सिस्टर लास्ट वीक म्हाका प्रेयरूच करूंक जावंक ना, हांव डिस्टर्ब जाली. जालें की ना? आमी सगळीं जाले. कम ऑन, स्पीक टू मी. Did you all get disturbed? How many of you felt that there was darkness? Like कितल्या जाणांक कशें दिसले डिस्टर्बन्स प्रेयर करपाक सारकें जावंक नासलें, डिस्टर्बन्स आसले. माय गॉड, यू आर सो गुड मॅन, सो गुड. You know, all sitting like, no, sister, I prayed, you know. I fasted and I prayed. Everything is fine. No, it was not fine. It was not fine. If you are being honest, it was not fine. Be truthful. It was not fine. सारखे नसले. कित्याक? मनशाचें उलोवप नेगेटिव्ह, सगळें नेगेटिव्ह. हेची खबर तेची खबर, हेची खबर तेची खबर. जे आमकां दिसती पडटा न्यूजाचेर, आयकूंक येता न्यूजाचेर, तेच आमी उलयताले. हे शे, ते तेशे, हेका लागून न्हू, तेका लागून न्हू, हेका लागून न्हू, तेका लागून न्हू. Why are we bothered anyway? Pray, pray, pray. Hallelujah. We are the church. We are called to pray. Why are we mixing our mind with that? Pray for them. तांचे पासून माग पुन्हा आमी पडले. त्याच ट्रॅपान असो संवसार पडटा तशी आमी तितूनच पडले. आमी ते न्यूजाचेर आमचें लक्ष दिवपाक लागले. रायट? सो मच सो that I had to cancel the services, both the services. The negative situation was so bad, and suddenly you realize, what am I doing? फायदो कितें? इतले हे सगळे उलोवन, नेगेटिव्ह उलोवन, हेचे उलोवन, तेचे उलोवन म्हाका कितें फायदो जालो? ओदीक बरें हांव म्हज्या दोबराचेर रावन हांव मागणें करता आनी म्हज्या मागणे उदेशी बरे रिजल्ट येतले. हालेलुया. हांव उलोवन आनी हे नेगेटिव्ह न्यूज आयकोन कितें बरें जालां, पूण जरी तर हांव म्हज्या दिम्याचेर वचून हांव मागणें करता जाल्यार म्हाका बरें कितें पळोवंक मेवतलें. हालेलुया. बिकॉज देर इज पावर इन प्रेयर एंड आय विल प्रे. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's go to 1 Kings 17. I'm going to ask you to do something now. Before I go to this, I want to ask you to pray. Thank you, Jesus. Somebody's left side of the head is spinning in this place. Totally कोणाची एक साइडीन उसळटा. O pain जाता. Okay? God is healing you, whoever you are in this place. I felt it. 1 Kings chapter 17. Shall we pray? We'll just pray for a little while in tongues. Okay? Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. You understand why? Shatarama Shotama Tarebeke Seke Rabaho. Break that. Break that. Break that. Hallelujah. Whatever is come to rob you today of that word that God wants to give you. Shabato Rebekesi. Rakonda Maruta Maranta Rabahase. Rako Sebaru Humantoraboho. Hallelujah. Rehete Kerebaha. Hallelujah. No weapon that is fashioned against us will prosper. Hallelujah. Rabba Shontorobo Shikalaba. Rekese Kereba. Holy Spirit, we depend on you, God. Come on, church, pray. Yeshua Rabatakaro Santerebeke. Rika Batoromo Sontorebekete. Likatanama Hasena Rabahose. Rishikanama Roso Barakate. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabba Shabarebe. Rika Sekerebe. Holy Spirit, Lord, have your way. Lord, take control. Have your way. Have your way, Lord. Barabaraba Shakalebe. Rasa Barakaseya. Hallelujah. Yes, my God. Yes, my God. Yes, my God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. So barahata rabahashekelebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Every darkness in this room, we command you to leave now in the name of Jesus. Oh, Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God. I see a spiritual warfare on your life. You have to release the words out of your mouth now. Oh, greater is He that is in you than he that is in the world. So तुझे भीतर असा तो कितला वरतो जाऊन असा. Hallelujah. Oh Lord, bring back the fire in your people, oh Lord. Bring back the fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Let's go to the story of Elijah. एक राजा 1 Kings chapter 17. त्या दिसांनी गिलियाद प्रांतांतल्यान तिशवे गांवच्या तिशवेकार इलायजान आहाबाक म्हणले, हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या चिव्या सोरिसपुरा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. I love the guts of this person. Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Hallelujah. तो एक स्टोरी असा, एक काणी जावन असा आणि सगळ्यांक तुमकां काणी बरी लागता तेका लागून तुम्ही तियात्राक वयतात. राईट? पण देवान जे पळय हांगासर तियात्र बरयलेले आसा ते बेश्टे तियात्र न्हय, एक्टिंग न्हय, पूण ह्यो स्टोरी खरी जावन आसा आनी ह्यो खऱ्यो घडण्यो जावन आसा आनी देवान खरेंच अशें केलां. ही वचोऱ्या ही विस्मिताची ह्या बायबलान बरयलेली आसा ते खरें घडलां. हालेलुया. आनी तोच वचोऱ्या विस्मिताचो देव तुजो देव जावन आसा आयज. हालेलुया. आनी जशें इलायजाक ताणें वेंचून काडलो आनी जायते सेवकांक देवान वेंचून काडलो तशें देवान तुका वेंचून काडला. हालेलुया. म्हज्या बारे म्हण, देवान म्हाका वेंचून काडला. Hallelujah. देवाच्या आपोळे माझ्या जीविताचेर आसा. Amen. You're not a failure. You're not a failure. You are successful. Hallelujah. Amen. So Elijah देवान विचून काढलेलो आणि त्या दिसांनी पवित्र आत्मा एकल्याचेर असो देवान येतालो. सगळ्याचेर येनासलो पण देवान विचून काढलेल्यांचेर येतालो आणि इलाशा देवा संगता एक सोमून घडून आसलो. See, I'm talking to you about people who are walking with God. देवा सांगता तो चलतालो. आमेन. आणि इतले कॉन्फिडन्स ताका देवाच्या रिलेशनशिपा वयर असले की जे कितें ताका देव सांगता तो खरें सोत मानतालो आणि विश्वास दवरतालो. आमेन. हालेलुया. सो देवान ताका सांगले, पळय म्हाका राग येयला ह्या इस्रायल गांवाचेर आणि ह्या राजाचेर कित्याक तांच्या भितर मूर्ती पुजा जाता. इफ यू सी इन द प्रिवियस चॅप्टर तो पळयशी जाल्यार थिंगासर पसोडपण चलतले. मूर्ती पुजा म्हणजे एक पसोडपण देवाचे नोदरेन आणि अशी इस्रायलाची परजा करताली. आणि देवाक इतलो क्रोध येयलो की देवान इलायजाक सांगले, पळय हांव एक अकाल धाडपाचो आसा, फॅमिन धाडपाचो आसा ह्या गांवान. सो तूं वच आनी राजाक सांग की पावस पडचो ना म्हूण. सो तो कॉन्फिडन्सान वयता आणि तो सांगता, ओके, राजाक सांगता, हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या चिव्या सोरिसपुरा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आणि सोरिसपुराचे उतर ताच्या कानार सांगले, हांगासरलो बायसोर आणि उदेंती वाटेन वच आणि जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत वाडांत लिपून राव. तूं तिजो रावतलो. सो देवाचे इन्स्ट्रक्शन्स ताका मेळटा की सगळ्या गांवांत जेन्ना पावस पण जाला आणि भूक पडलेली आसा त्या वेळार तूं उठ आणि तूं एका जाग्यार वच जंय हांवें तुका सांगला आणि थंयसर हांव तुका राखतलो आणि हांव तुका सांबाळटलो. आमेन. त्या वाडाच्या उदक पिवचे आणि तुका जेवण हाडूंक कावळ्याक हांवें हुकूम घाला. हालेलुया. सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग. ते हांवें कावळ्याक हुकूम घाला. तूं नकय कोणाक देवान हुकूम घातला तुज्या जिवितान हाडपाक आणि तुका जेवण दिवपाक. देव तर कावळ्याक हुकूम घालूंक शकता जाल्यार तूं चिंत तुज्या जिवितान देवान कितल्या जाणांक हुकूम घातला पळय तो.
तुका हाडून दिवपाक जे तुका गरज आसा पळय ते. हालेलुया. फकत तुजो बाबाड जाय, फकत तुवें विश्वास दवरूंक जाय की देव म्हजो मोग करता. आनी सगळ्या संवसाराचेर जेन्ना अकाल पडटा तेन्ना देवाच्या भुरग्यांक देव सांबाळटलो. Hallelujah. Praise the Lord. So God was taking care of Elijah. Amen. So ते वाडाचे उदक तुपी आणि हांवें कावळ्याक हुकूम घातला. ओके. सो सुरेशपुरान सांगलोले तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीची उदी ती वाटेन आसा त्या केरीत वाडान तो रावलो. कावळे ताका सकाळ तशें सांजे उंडो आनी मांस हाडटाले आनी वाडाच्या उदकान तो आपली ताण भागयतालो. Isn't that good, brother? उंडो आनी मांस ताका कावळे हाडटाले ताका. हो आमचो देव, हो तुजो देव आनी म्हजो देव. हालेलुया. तूं चिंता की अरे इतलें करूंक जाय, इतलें करूंक जाय, हें करूंक जाय, घा व्हरूंक जाय, कशें जाय, पूण देवाची जी पात येता देव तांकां पोसता. हालेलुया. हालेलुया. संवसारान जेन्ना भूक पडटा, कोविडाच्या टायमार भूक पडलेली तुज्या घरान केन्नाच तूं भुकें रावंक ना. रायट. हांव तुका बोर रिमायंडर दिता आनी तूंय तुकाच रिमायंडर दी. आमेन. जेन्ना कितें उणें जाता तेन्ना तूं म्हण केन्ना कोणूच नासलो आनी म्हाजे लागीं कांय नासलें तेन्ना म्हजो देव म्हाका पावलो. Hallelujah. My God was with me when nobody was there. Amen. God took care of you. देवान आपल्या आंच भुरग्यांक धाडले, देवान मनशांक धाडले तुका आदार दिवपाक. ओके. आनी सगळीं शॉपां बंद आसली आनी तरकारी पासून नासले, तुज्या घरान तरकारी येताली. कशी रे बाबा. ओके. नुस्तें पासून खाल्ला, व्हडलें नुस्तें पासून खाल्ला. रायट. खाल्ला. रायट. भुकी पडोंक ना तुमी. कोण तरी भुकी पडला ना. तोच देव इलाजाचो देव तुजो देव. आमेन. जो तुका पोसता आनी पोशीत रावतलो. हालेलुया. तुका सांबाळीत रावतलो. आमेन. हालेलुया. God is not going to leave you. Amen. तुजो सोर्स, your source is not your business. Your source is not your job. Job is important. Okay. काम गरजेचें जावन आसा. पूण जेन्ना तुज्या लागीं काम ना पासून जाल्यार तूं निराशी जायनाका कित्याक तुजो देव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक पोसतलो. हालेलुया. तो तुका असो सोडचो ना. ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू. गॉड इज अ गुड गॉड. ही इज युअर फादर. तो तुजो बापूय जावन आसा. एंड यू हॅव टू नो हिम. आमेन. ताच्या सांगाताक चलोंक जाय जाल्यार ताचे बरोबर एग्रीमेंट आसपाक जाय तुजो. आमेन. एक सांगलें ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. सो कावळे ताका सकाळ तशें सांजे उंडो आनी मांस हाडटाले. सो ताचे ब्रेकफास्ट आनी डिनर बरें जातालें. ओके. बरें प्रोटीन ताका मेवतालें. Carbs and protein he was getting. So those days we didn't even think about it. Nowadays everybody is talking about protein and carbs and all. People who go to gym, everybody is talking about protein. But look at that. God was considering him. So like he needs protein and he needs carbs. Okay. So the mass, when you eat meat, that's protein and the bread is carb. So he needs both the thing and good water out of the spring. So itle udak to piyatalo. He was like tandurust. Praise the Lord. आणि आख्या सगळ्या गावांक अकाल पडलेलो, भूक पडलेली पण Elijah बोरें जेयतालो कित्याक तो देवाचो सेवक. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कांय दिसा उपरांत देसान पावस ना जालो तो वाड सुकलो. ओके. तेन्ना सुरेशपुराचें उदक इलायजाच्या कानार सांगलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवा बायलेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. पयलें कावळ्यांक सांगता आनी आतां विधवाक सांगता आनी फाल्यां आनीक कोणाक सांगतलो. पूण तोच म्हाजो देव एकलोच. हालेलुया. हालेलुया. सो हांव म्हजी कावळ्याचेर नदर घालची ना, त्या विधवाचेर म्हजी नदर घालची ना, त्या मिनिस्टराचेर न्हय म्हूण त्या MLAचेर, पूण म्हजी नदर म्हज्या देवाचेर घालतले. हालेलुया. आमेन. Praise the Lord. Because my supply comes from God. The Lord is my shepherd. I shall not want. So respond म्हजो गोडी म्हाका कांयच उणेना. Praise the Lord. Hallelujah. So देव ताका म्हणटा उठ आनी वच जारेफात ह्या गांवांत आनी एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. ओके. which one? वयता, उठ्ठा, चलो. सो तो उठ्ठा. देवान सांगला म्हणून तो चलो. Isn't it so good to live in a relationship like that with God? Okay? देवा सांगता असली रिलेशनशिप की देव सांगता उठ आनी तूं उठ्ठा, वच आनी तूं वचता. रायट. सच अ ब्युटिफूल रिलेशनशिप विथ गॉड. कितल्या जाणांक जाय असले रिलेशनशिप की देवाचो ताळो तुका आयकोंक जाय. आमेन. Isn't that beautiful? The
God is speaking to you today. As देव तुझे लगे उलोयता, He is speaking to you. Amen. Say, God is speaking to me. Hallelujah. Hallelujah. I get also excited nowadays about, when I see this dry season sometimes, when I see there is a lot of opposition in the air spiritually, I get excited because I know there is something big coming. जेन्ना तुझ्या जिवितान कांय ना अशें दिसता न्हू, तेन्ना तूं जाणा देवान कितें व्हडलें दवरलेलें आहा. इट्स कमिंग फॉर यू. इट्स कमिंग फॉर यू. सुनामी येवच्या आदी दर्या सारको फाटी वयता आनी सुकता, रायट? सारको फाटी वयता दर्या, फाटी वयता आनी तूं म्हणटा दर्या फाटी गेला, सुकी जाला. देरे पेतूस पयस सावन लार दिसता. लार, यू बेटर रन अवे रे, व्हडलें लार येता, रायट? व्हडलें इल्ले करून व्हडलें वाट, रायट? तशें आमच्या जिवितांत देवाची बेसांवां येवपाची आसात. Praise the Lord. Hallelujah. He got amen म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान ताका मेलो. Praise the Lord. म्हणटूच तो जारेफात वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना तो एक बायल जोडो एकठांय करताली, जस्ट कलेक्टिंग स्टिक्स. तेन्ना तिका उलो मारून म्हटलें, एका आयदनान घालून म्हाका ही उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हटलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. ओके? पूण तिणें जबाब दिलो. ओके? सो आमचें जबाब कितें आसता आमच्या सिट्युएशनान. नाव यू आर कमिंग टू दॅट. ओके? ताचें सिट्युएशन, ओके, ताची हालत कितें ती बायलेची. पावस पडोंक ना, सगळें सुकलां, जेवण सारकें काबार जालां. आतां सिट्युएशन पळय तिचें. ओके? ती कितें म्हणटा, तिच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता पळय. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, पूण दोनांत फकत मूठभर पीठ. सगळीं म्हणा मूठभर पीठ. मूठभर पीठ आसा आनी आयदनांत इल्लें तेल. हे घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोडो एकठांय करता. ते हांव खावन आमी मरतले. I and my son will eat this the last chapati and then we will die. आमी मरतले, then we will die. This is her confession. हे तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरले. Okay? Now see Elijah. Everybody say Elijah. इलायजाची रिलेशनशिप देवा बरोबर वेगळी असली आणि ओस्तरीची रिलेशनशिप देवा बरोबर वेगळी असली. इनफॅक्ट ती जिव्या देवाक पर्सनली ओळखोन असली. फकत ती जाणा असली सोरेस्पराचे नाव, पूण ती देवाक पर्सनली ओळखोन असली. पूण इलायजा देवाक पर्सनली ओळखतालो. हालेलुया. सो देयर वॉज अ डिफरन्स बिटवीन इलायजा अँड दॅट वुमन. सो इलायजा जे म्हणटा ते डिफरंट असले आणि ती जे म्हणटा ते डिफरंट असले. ओके? आमेन. सो आता ती वस्तुरी आपले हालात पळोवन, ओके, आपले सिच्युएशन पळोवन, आय सिंग दॅट. ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर. ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर. तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. ओ तेरे जितने रुके काम
तिची हालत अशी असली की तिचे सगळे जेवण बी सगळे काबार झालेले. मुठभर पीठ आणि इल्लेशे तेल तिच्या बरोबर असते. सगळी म्हणा मुठभर पीठ आणि इल्लेशे तेल. ओके, इतलेच असले आणि ती म्हणटा हांव घालयतली आणि एक हांव भाकर करतली आणि हांव आणि म्हजो पूत खाल्ल्या उपरांत आमी मोडटली. ही तिच्या तोंडातली कन्फेशन. ओके, पूण तिका देवाची इच्छा कितें असली त्याच्या जिविताची तिका खबर नासली. पूण इलायजा देवाची इच्छा कितें असली ती खबर असली. हालेलुया. यू गॉट टू नो व्हॉट इज द विल ऑफ गॉड फॉर युअर लाईफ. इफ यू नो व्हॉट इज गॉड्स विल फॉर युअर लाईफ, you will never confess anything negative. Hallelujah. Hallelujah. She did not know. ती जाणा असली की हे म्हजे लास्ट आणि हांव मोडटा. आणि कितले फावटी तुवें म्हटला हे म्हजे लास्ट, म्हजे पयशे काबार जाले, हे म्हजे लास्ट, हे म्हजे लास्ट, कितले फावटी म्हटला. पूण तितले फावटी देव आयला आणि तुका आधार दिला. हालेलुया. देवान खंयच्या तरी कावळ्याक धाडलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि देवान तुका बोरवासो दिलो, पावर दिलो तुजे भितर. प्रेज द लॉर्ड. आणि आज पासून तुका जिवें दवरला आणि आज तुका जेजू शिकयता. जरी तर तू हे उतर तुज्या भितर घेवशी जाल्यार तुजें जिवीत जैतिवंत जातलें. हालेलुया. कित्याक जे तू म्हणटा ते तुका मेवतलें. पूण कितें तू म्हणटा दॅट इज इम्पॉर्टंट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो शी सेड वी आर गोइंग टू डाय. वी आर गोइंग टू डाय. आणि ते खंयसान येता. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द डेव्हिल हियर, बट ही डज कम देयर and he puts in your mind, तुज्या मनान घालता तू काम जावचें ना, तू अशेंच मोडटलें, तू सारकें जावचें ना, तू अशेंच मोडटलें, हें मनान घालता. आनी ते मनांतली चिंतना आमी आमच्या तोंडांतल्यान हाडटा आनी आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. So it's important to know the will of God. It's important to know what God thinks about you. It's important to know that God loves you and He has got a good plan for your life. Hallelujah. देवाक एक बरो प्लान आसा तुज्या जिविताचेर. Amen. तुका जाय तशें जावंक ना घडयेक, पूण देवाक जाय तशें जातलें तुज्या जिवितांत. उतोन म्हणटा तुका जाय तशें घडयेक जावंक ना, पूण देवाक जाय तशें जातलें तुज्या जिवितांत. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So Elijah now is saying, Elijahचे उलोवप दुसरे भाशेन जाता. ओके, ती सांगता हांव मोडटली, रायट. म्हजो पूत आनी हांव मोडटली. इलायजान तिका म्हटलें, एज अ सर्वंट ऑफ गॉड, देवाचे सेवक, लिसन पीपल ऑफ गॉड, एज अ सर्वंट ऑफ गॉड, what comes on our mouth is very very important. आख्खो संवसार आमचे नदर धरून आसा. जेन्ना आमी म्हणटा आमी ख्रिस्ती ओ आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचे पाटल, जेजू जिव्या देवाचे पाटलावदार, सगळ्याची नदर आमचेर आसता. कितें आमी उलयता very important. Hallelujah. You are the light of the world. तू संवसाराचो उजवाड. You are the salt of the earth. तू धरतीचें मीठ जावन आसा. सादें न्हय तूं. Come on. Not an ordinary person, brother. Just someone who does a job and then comes, earns some money, puts it for the children, and that's it. That's life. No, that's just not life. It's good to have a job, good to have money, but that's not the end. That's not the purpose for your life. हे तुझ्या जिविताचे हेतू न्हय. ही देवाची येवजण तुझ्या जिविताची इतलीच न्हय की तू काम कर, पोट भर, पयशे हाड, भुरग्यांक दी, खावय, तांकां वाडोय आनी मागीर तू लास्ट म्हातारो जातकूच तू फोंड्यान वच. इतलेंच न्हय. देवाक तुज्या जिवितांतल्यान महिमा मेळोंक जाय. तू देवा पासत जिवंक जाय. तू देवाचो सेवक जावन आसा. यू आर अ सर्वंट ऑफ गॉड. हालेलुया. तू देवाचो सेवक, देवाचे महिमे खातीर देवान तुका जिवें दवरला आनी तुज्या जिवितांतल्यान जेजू दिसोंक जाय दुसऱ्यांक. हालेलुया. जीसस मस्ट शाइन थ्रू यू. हालेलुया. कम ऑन, लाइट द फायर इनसाइड यू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. You got to be excited about it. I'm excited about serving the Lord for so many years. Amen. So many situations came in my life that made me say like, forget it, you don't work. It was not easy for me to start this ministry. It was not easy for me to stand here and as a woman alone for 20 years. कितले पावटी आयले मनान सोडून दी सगळे. कित्याक कोत्ता हे काम कर, खंय भुरग्यांक पोस. पण देवान म्हाका वेंचून काडला. देवान तुका वेंचून काडला. जायते सिच्युएशन्स येतात, पूण आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता. I always say, I have the best job in the world. I have the best job in the world. Hallelujah. I'm employed by the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah.
Maka vichun kalla, tuka vichun kalla. Hallelujah. You know how precious you are. Your life is so precious. Think that so many times the thoughts came in your mind. Maka chunaka, maka vazela, maka sosung zaila. Kitle pauti mona naila. Hallelujah. It's not God's will for you to die. I devaची कोशी न्हय आसली ते विधवे बायलाक मरपाक. She was a widow, yes. But it was not God's will for her to die. So Elijah ताका म्हटले, भिये नाका. भिये नाका. हे उतर तुज्या तोंडांतल्यान केन्ना येता जेन्ना ऑलरेडी तुज्या जिवितान असली सिच्युएशन येयला आनी ह्या सिच्युएशनान देव तुज्या सनात ऑलरेडी आसलो, ताणें तुका गोटाय दिली आनी ताणें तुका ते सिच्युएशनांतले भायर काडलें आनी तूं स्ट्रॉंग जालें आनी तुज्या जिवितान कोण येता आनी मागीर तूं म्हणटा भिये नाका. जरी तर तुज्या जिवितान असलें घडोंक ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांक सांगूंक पावना. Hallelujah. Praise the Lord. शिकता कितें? Amen. भिये नाका. तुवें सांगलां तशें कर. कर तूं तुजी भाकर कर. ओके? पूण पयलो म्हाका इल्लो उडो हाड आनी उपरांत तुका कर. त्याच पिठांतले म्हाका इल्लोसो कर आनी मागीर तुका कर. कित्याक? See now the words. Listen to this. कित्याक सगळेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. Hear what the Lord says. आख्खे पृथ्वीमेर सगळेस्पोरान पावस दाडी पडयान दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाचे आयदन रिते उरचें ना. Hallelujah. Amen. Amen. दोणान पीठ उणें जावचें ना, तेलाचे आयदन रिते जावचें ना. Hallelujah. You know what this symbolizes? It's a symbolic language. तुझ्या दोणान पीठ केन्ना उणें जावचें ना. You will never lack the word of God in your life. तेल केन्ना खाली जावचें ना. You will never lack the anointing over your life. If you are deep, receive it. You will never lack the word in your life. You will never lack the anointing. देवाचो अभिषेक तुझ्या जिविता वयलो काबार जावचो ना. देवाचें उतर तुझ्या जिविता वयलें काबार जावचें ना. Come on now, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm trusting God that you are receiving everything today. ती भायर गेली आनी इलायजान सांगलेलें तशें तिणें केलें. तो ती आनी तिचो पूत जेवली. इलायजा उदेशी सांगलेलें तशें दोणान पीठ उणें जावंक ना म्हूण आयदनांत तेलूय सोंपोंक ना. Praise the Lord. Hallelujah. Well, I want to read you this in English. It says, verse 15. So she went away and did according to the word of Elijah, and he and her household ate for many days. Household is what? Family. तिचं कुटुंब. पहिले दाखोवन दिवंक ना की तिचं कुटुंब आसा म्हणून. फकत चेडो आसलो तिचो. पूण जेन्ना पीठ वाडलें आनी तेल वाडलें, सगळी फामील येयली पोतून. साडून गेलेली ती विधवा न्हू, तिका साडून गेलेले. आनी जेन्ना पीठ वाडलें आनी तेल वाडलें आनी जेवण मेवता या रे सगळीं जाणां आयलीं, सगळीं सोयरीं आयलीं. आमेन. सगळीं आयलीं. पूण तिणें पयस करूंक ना. ती सगळीं जेवलीं आनी तें पीठ आनी तें तेल पावस येवसोर तें उणें जावंक ना, सोंपोंक ना. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand now. Take this up. Stand. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. जेन्ना चिंतना नेगेटिव्ह येता तकलेन, जे रॉंग येता ते म्हणू नाका, तोंडांतल्यान भायर काडी नाका.
जेन्ना तुका दिसता की माझ्यान हें जायना, तुकाच तो उगडास कर. जेजून सांगला मोशे वरवीं तुवें सगळें करूंक शकता म्हणून. हालेलुया. तुजे दुस्मान जेन्ना तुजे विरुद्ध उप्रासतात, तुज्या मनान जेन्ना दुबाव येतात, तेन्ना सांग तुकाच की जी हातयारां सैतानान म्हजे विरुद्ध तयार केल्यात ती म्हाजेर इफेक्ट जावची ना. हालेलुया. जे देवान ब्लेस केला ते मनशांनी कर्स करूंक जायना. हालेलुया. हालेलुया. सगळी बेसांवां तुजी जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका मेवतात. Ephesians 1 says, we are blessed with all the blessings. सगळे आमकां मेळ्ळा. Our problem is we do not control our tongue. जेन्ना काम जावचें आसा तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान रॉंग भायर सरता. कित्याक डिले जाली म्हणून, उशीर केलो देवान. कित्याक देवान उशीर केलो? आमी देवाचेर शीण करता आनी बिरांत काळजान येतकूच आमी रॉंग डिसिजन्स करतात. जे देवान दिला ते आमी वगडायतात आमच्या उतरांक लागून. कितले फावटी घरान एकामेका मदींच मिसअंडरस्टँडिंग जाल्या उपरांत राग येयलो, रागाच्या बारा आमी रॉंग उलयतात. एकदां उतर भायर सरलें तोंडांतलें परत भितर वचोंक जायना. उडास तर कापसा भाशेन एकदां उडलो कापूस तो वचोन कलेक्ट करपाक जायना. कितल्यो मॅरेजीस तुटल्यात कंट्रोल ना जिबेचेर म्हूण. The feelings are real, but God's word is more real. God's word is greater than your feelings. Your feelings are there today, they will go tomorrow. But what God has said, it will last forever. Hallelujah. आयज तुजी भावना आसा, तुजी फिलिंग्स आसा, तुजो राग आसा, आयज आसा फाल्यां वेतलो. पूण जें देवान उलयलां तुज्या जिविताचेर तें केन्ना काबार जावचें ना. सैतानाचें काम तुज्या मनान दुबाव घालपाक, तें ताचें काम. सैतानाचें काम तुका निराश करपाक. तो येता चोरूंक, जिवीश मारूंक आनी घात करूंक. पूण जेजू आयलो तुका जिवीत दिवपाक, संपूर्ण जिवीत दिवपाक. संपूर्ण जिवीत, बेसांवांनी भरलेलें जिवीत हें जेजू तुका दिलां. You know how much you can do with just speaking the right words and silencing your mouth when you shouldn't speak. There is a time to speak, there is a time to be silent. Listen. There is a time to speak, there is a time to be silent. एक वेळ आसा उलोवपाचो, एक वेळ आसा उगी रावपाचो. जेजूक धरून पिलाताशीन मेले. पिलातान जेजूक क्वेश्चन केलें, खरेंच तूं झुजा तो राजा? जेजून ओड काय उलोवंक ना. ताचेर फोडमोण मारलें पूण तो ओगी रावलो. There's a time to speak, there's a time to be silent. In the book of 1 Peter it says, जेजूक इतले ताणीन इन्सल्ट केले, ताची लुती उडयली, इतले ताका वायट उतरांनी पाचल्लो आनी इतले ताका कश्ट दिले. But the word says that he kept quiet and he kept silence. ताणेन एक जाप आपल्या तोंडांतली भायर काडली ना आपल्या दुस्मनाचेर. जे आपल्याक मारताले तांकां ताणें परत जाप दिली ना. ताणें ओगे रावन सोंसलें. जायते फावटी तुजो सायलन्स तुजो पावर जावन आसा. जेन्ना दुस्मान तुजे टेंटेशन्स घालता रॉंग उतर उलोवपाक आनी तूं उलयना, तेन्ना तुजे भितर एक पावर येता, एक शक्ती येता, अद्भुत शक्ती येता. पूण जेन्ना तुज्या वायट कोतेल्याचेर तूं वायट करता, तुजो पावर, तुजी शक्ती तूं ओगडायता. म्हणटा, आर यू गेटिंग दिस? तुका वायट करता त्या मनशाक तूं वायट करता, तुजे भितर पावर ना. तूं संवसारी मनशा भाशेन जाता. पूण जेन्ना तुका सोतायता त्या मनशाक, तूं बरें करता, वो तांचे पासत मागणी करता, तूं पोट्टी जाप तांकां दिना, ती तुका गाळी मारता आनी तूं गाळी मारिना, तुजे भितर एक अद्भुत सामर्थ येता.
कित्याक त्या वेळार जेजू तुज्या सांगात आसा आनी तूं जाणा देवाची खोशी कितें ती त्यो म्हजेर मोग करता. इतलेंच म्हाका पुरो. मनीस म्हाका पयस करता कांय परवाना, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. हें तुज्या तोंडांतल्यान भायर येवपाक जाय. इट्स नॉट इजी बट इट इज पावरफुल. फर्स्ट थिंग आमच्या मनांत येता. ताणें म्हाका म्हटलें हांवूय ताका म्हणटली हांव कित्याक ओगी रावंक, हांव सगळें कितें घेवं. ताका दाखोवंक जाय, थोडें उलोवन दाखोवपाक जाय. ताणें म्हाका गाळी मारली, हांवूय ताका गाळी मारता. तशें तूं करशी जाल्यार ताचे भितर तुजे भितर कितें फरक आसा. यू नो इट. Amen. God has given you the power. When you get easily offended, you lose your power. ताणे म्हाका म्हटलें, you lost your power because you allowed it to affect you. Let them say it. कोण म्हणटा म्हणून न्ही, तूं जाणा तूं कोण तें. लोक म्हणटा म्हणून तूं तशें न्हय. देवान जें कितें म्हटलां तुजे वयर तें फॅक्ट जावन आसा, तें ट्रूथ जावन आसा. Let them say it. It's not easy, but it is powerful. Everything that you need, it's just there at the tip of your tongue. तुझे जिबेचेर आसा सगळें. जेजून कांयच म्हटलें ना जेन्ना ताका फॉर्मट मारतालेच, कित्याक ही बाबाची खोशी म्हूण तो जाणा आसलो. ताणें पोती जाप दिवं येताली. ताणें म्हणोंक जातालें म्हाका कित्याक मारतात तुमी, हांवें कितें वायट केलां. You know, when we were going to, we were children, ल्हान आसतना आमी खुर्साचे वाटेक वताले in the church. तेन्ना एक सॉंग येतालें, आयकोंक येतालें, still there in my ears. पोरचे मोचे हांवें तुका कितें वायट केलां, ओ हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका जबाब दी. But Jesus never said that. जेजून अशें म्हणोंक ना, कित्याक म्हाका तुमी अशें करता. तें सॉंग हांव आयकतालें, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. जेजून केन्ना तांकां विचारूंक ना म्हाका तुमी कित्याक मारतात. तो ओके रावलो कित्याक तो बाबाची खोशी जाणा आसलो की हांव पोरचे खातीर मरोंकूच जाय म्हूण. बापाची खोशी करूंक हांव आयलां म्हटलें जेजून. हीच की बापाची खोशी. हांव म्हज्या मेंढऱ्या खातीर म्हजो जीव दिता. कोणूच म्हजो जीव काडिना, पूण हांव म्हज्या मेंढऱ्या खातीर म्हजो जीव दिता. ही बापाची खोशी जावन आसली. जायते फावटी जे आमच्या जिवितान आयलां ते देवाची खोशी की आमचे तोंड आमी बंद करून सोंसपाक. कित्याक एक वेळ येता तुका तितूंतलें देव भायर काडपाचो आसा. Hallelujah. He makes a way when there is no way. वाट ना थंयसर देव वाट करता. इम्पॉसिबल आसा तें पॉसिबल करता. हो तुजो आनी म्हजो देव, इलायजाचो देव, दाविदाचो देव, इनॉकाचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव, हो म्हजो देव, तुजो देव, मोजेसाचो देव, जाणें दर्या दोशी करून वाट केल्या तो म्हजो देव. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कांय वायट म्हणूंक दिवची ना. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितें वायट येवपाक दिवची ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I always remember this when my children were small. ल्हान आसली म्हजी भुरगीं तेन्ना इतलेशे पीठ आसले, मुठभर पीठ आसले आनी स्कॉलाक वयतालीं भुरगीं. one egg was there, okay?
आणि इतलेशे पीठ असले आणि ते पिठाची एक गुडी करून हांवें एक चपाती केली आणि ती तांती बाजून तितून घालून भुरग्यांक एक एक घास दिवन हांवें तांकां ब्रेकफास्ट तांकां दिलो आणि तांकां सांगलें गॉड वील प्रोवायड, देव दितलो आमकां म्हण. आणि तांकां स्कॉलाक धाडलें. आणि जेन्ना ती गेली तेन्ना बरो पावस आयलो आणि ह्या पावसांत फर्स्ट फ्लोरार हांव रावताली. पावसान कोण सोकला एक गाडी घेवन आयली आणि हांव वयर सावन सोकला पळयता एक व्हायट कलर गाडी आसली आणि ताचो ड्रायव्हर येवन म्हज्या दारार मारलें आणि म्हटलें की म्हजे मॅडमीन सांगलां की तुका हें दी म्हण. आणि तो भुरगो तो ड्रायव्हर कितल्यो वस्तू घेवन आयलो, तांदूळ, पीठ, तेल, तूप, ग्रोसरी सगळे पासाचे आणि ड्रेसेस आणि बॅग्स आणि कितले माझी खाट बोलली त्या बेसांनी. त्या ब्लेसिंग्स कोण ये मॅडम? ते माझे पयलींचे चायल्डहूड फ्रेंड असले. म्हाका सोदून हांव ताका मेळ्ळें नासली, पण एक दीस ताका कळलें म्हजें एड्रेस आणि त्याच दिसा कित्याक त्याच दिसा हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान म्हटलेलें म्हजो देव म्हाका प्रोवायड करतलो. तुज्या उतरान इतली पदवी आसा, तूं म्हूण आनी तें तुका मेवतलें, पूण तूं बावाटान म्हूण आनी तें तुका मेवतलें. आनी हो बावाट एचेर तेचेर न्हय, हो बावाट तुज्या पयशांचेर न्हय, हो तुज्या बागराचेर न्हय, तुज्या पाटाचेर न्हय, हो बावाट तुज्या देवाचेर. हालेलुया, हालेलुया. Mark 11:22 says, have faith in God. तुज्या देवाचेर विश्वास दवर. हालेलुया. तोच देव. ही परीक्षा जेन्ना तुजी जाता, ही परीक्षेंत तूं पास कशें जातलें जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान तूं बरें उलयतलें. My God is with me. This morning I was telling something the children would ask me and I will say to them, I can afford it. माझ्यानी हाडूंक जायना, म्हाज्या घोडो ना हाडपाक. आणि एक दीस म्हाज्या भुरग्यान म्हाका करेक्ट केलें आनी म्हटलें मम्मा तशें म्हूण नाका, तूं प्रिचींग करता न्हू. ल्हान आसली भुरगीं. I said yes, you are right. पर्स घेतलें, पर्साचेर हात दवरलो आनी म्हटलें माझे पर्स केन्ना खाली जावचें ना, माझे पर्स केन्ना खाली जावचें ना. आनी जितले फावटी त्रास येताले हांव तिणी मागताली, मागो नासली देवा लागीं, पूण हांव म्हणटाली जेजू म्हजे पर्स केन्ना खाली जावचें ना, सदांच आसतलें. आज पासून हांव म्हणटा म्हजे पर्स केन्ना खाली जावचें ना आनी केन्नाच जावंक ना. इतलीं वर्सां हो देव तुजो देव. कशें येतलें? मेबी तो कावळ्यांक धाडटलो, खबर ना, हो तो गवणीक धाडटलो, हो तो म्हाजे बडव्यांक धाडटलो, पूण धाडटलो आनी तुजें काम तो करतलो. He cannot be limited by anything. Don't say to him, I don't have a job, so I can't feed my children. No! God will make sure He feeds your children. He will raise you up, brother. He will raise you up, brother. Believe the word of the Lord. He will raise you up. He will build you up. And He will build up your children. And everything that you have gone through, you see, you will pass this test. Open your mouth and you say, Lord, you are my helper. I will not lack anything. Hallelujah. The Lord is your helper. You see what I'm speaking, it is going to come true in your life. It's not about your job. Everything I prophesy today, everything that you lost is coming back to you. It's impossible, but not impossible with God. It is impossible with man, but not impossible with God. It is all possible with God. It's coming back to you. All your tears will dry. He looks at you and He has given you a responsibility. Malachi 2:7 says, एका याज्ञिकाच्या तोंडार देवाचो गुण येवपाक जाय, देवाची नॉलेज येवपाक जाय. तूं एक याज्ञिक जावन आसा
लोक पळयता तुका तूं एक मेसेंजर देवाचो लोक पळयता तुज्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता पळय तें Do you want to live a life like that? Victorious life? Zoitibon Chivit. Amen? Already some of you are living that life. But it's time to live more. No more negative confessions. No more. Hallelujah. Hallelujah. My business is running well. My job is running well. My family is doing well. Hallelujah. Hallelujah. Open your hands. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Shabarahi saniha torahida lekarabaha shotanama soterebeke reke shekaraba shantelebere तुझ्या घरात शांती समाधान येवपाक ते तुजे वयर आटापलेले आसा जरी तर दुसरो मनीस तुका टांग करता जाल्यार त्या वेळार तूं ओगे राव ओगे राव दुसरो मनीस तुका इन्सल्ट करता तूं ताका परत इन्सल्ट करी नाका तूं ओगे राव तू एक देवाचो मेसेंजर जावन आसा जसो इलायशा देवाचो मेसेंजर आसलो ताणे देवाचे उतर ते बायलेक म्हटले आनी त्या उतरांत सावन ते बायलेच्या जिवितान मिरेकल्स जाले तू देवाचो सेवक जावन आसा तू उलयता त्या उतरांत सावन दुसऱ्याच्या जिवितान मिरेकल्स जातले शाबाराबा सिकारा शातले बेरे Rekebaho sanamahale kurabashia. Shabatarabaho shanamarahosi. Hallelujah, 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 hallelujah. Some of you, the Lord has called you to be intercessors. You have to raise up your hands now and begin to intercede. Begin to say, Lord, Lord, touch my life. Increase that fire. I receive today that impartation from you, God. I receive from you, my Lord. Every plan of the Lord is good over your life. देवाचे सगळे प्लॅन तुझ्या जिविताचे बरे आसा. It's all good. It's all good. It's all good in your life, not to do evil. God says my plans over your life are not to do evil to you, not to harm you, but to do good to you, to give you a hope, to give you a future. देवान तुका बिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. सो तू कसल्याच गाडया पडांक भियेचे ना. कसल्या श्रापांक भियोचे ना. कोणेन तुजेर हातयारां रेडी केलेली आसा तुका मारूंक चालल्यार ताका येस मेळचो ना. Those weapons will not succeed over your life. Hallelujah. कसल्याच गाडया पड तुजे वयर अफेक्ट जावचे ना. Hallelujah. Hallelujah. God says you are the head and not the tail. You are above and not below. Tu uts asa tu sokla asana aschena. Tu uts utale. I declare it over you. You are going to be high. You're going to walk in freedom in the name of Jesus. Sokle batpas tu Tony Jesus Christ such a navan. Hallelujah. When doubts come, answer them with faith. Answer the doubt with faith. Jana tu baveta monan. Bawatan. Bawatan zababdi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Increase the volume. Hallelujah. Increase the volume. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord Jesus. Glory to you, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
upon each and every soul in this place, oh God, in the mighty name of Jesus. Now I'm going to tell you to make some declarations. Okay? तुझे तोंडांतल्यान आयज तुवें बरें तें उच्चारूंक जाय. Okay? So तूं हात वयर मारून. Okay? आयज तुज्या कुटुंबाचेर तूं आयज डिक्लेअर करतलें. Okay? कसली परिस्थिती जावं तुज्या घराब्यान, पूण तूं म्हणटलें देवाची खुशी म्हज्या घराब्यान जातली. Come on. I want you to declare it. And some of you can pray in tongues this moment. देवाची खुशी तुझ्या कुटुंबान जावं दी. सैतानाचें कितें येवचिना तुझ्या कुटुंबाचेर तें हांव कॅन्सल करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जे कितें सैतानान येवचिना, जे कितें प्लान्स आसा सैतानाचे, जे कितें गाडयेपण आसा, जे कितें कर्सेस आसा, श्राप आसा तुझ्या कुटुंबाचेर, तें सक्सेसफुल जावचें ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. तुझी भलायकी बरी आसतली, तुझ्या कुटुंबाची भलायकी बरी आसतली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. जी दुशणां, मिसअंडरस्टँडिंग, आर्ग्युमेंट, झगडी, झुजां जेजूच्या नांवान बंद जावं दी. शांती आणि समाधान जावं दी. शांती आणि समाधान जावं दी तुझ्या कुटुंबां भितर. हालेलुया. In the name of Jesus, I release the shalom, the peace of the Lord in your house in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तुझ्या भुरग्या बाळाक देवाचे आशीर्वाद जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. Receive that. Receive that. तुझ्या भुरग्या बाळाक जेजू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद. Hallelujah. I bless your children in the name of Jesus. Yes, utak तुझ्या वयर हांव रिलीज करता Psalms in the book of Psalms. King David says, दाऊद राजान म्हटले, हांव नेटो आसल्या, हांव आतां जाणटो जालां, पूण हांवें केन्नाच पळोवंक ना देवाची भुरगीं भीक मागता पळय ती. Hallelujah. I declare it over you. तुजी भुरगीं केन्ना भीक मागची नात, तुजी भुरगीं केन्ना उश्णे घेवची नात. They will not borrow in the name of Jesus. तुझ्या कुटुंबान सदांच आसतले देवाचो आशीर्वाद. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now I want to release a blessing upon your bank accounts, upon your income, upon your finances. Come on, lift your hands and start to declare, I am a blessed person. I have all the blessings that I need. I release that blessing upon your finances in the name of Jesus. To your bank account blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. तुझ्या रक्तान cover करता तुझ्या finances. तुका लुकसाण जावचें ना. तुका बेसवारीची सुबोधता. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, right now every loss be turned into profit in the name of Jesus. सगळे नुकसान फायद्यान जाऊ दे. सगळे नुकसान जे झाला फायदा जाऊ दे जेजूच्या नावान. Hallelujah. You can bring her in the front. You can bring her in the front. Shabalabalaba shakalele. Come on, keep praying, keep praying, keep praying, keep praying, keep praying. Shabalele. Hallelujah. Come on, keep praying. Don't stop, don't stop. Hallelujah. Hallelujah. Every financial burden be taken off in the name of Jesus. जे कितें तुझे दुडवाचे रॉंग आसा जेजूच्या नावान हांव कॅन्सल करता. सैतानाचे सगळे प्लॅन तुझ्या जिविता वयले हांव कॅन्सल करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान. My God, come on, keep praying, church, keep praying, keep praying, keep praying, keep praying. Beat it, beat it. Shabalabaraba shekerebelebe. Hallelujah. Come on, the Spirit of God is moving in this place. Declare it over your finances. Declare it. Saitan zaite kele tuझ्या जीवितान. Saitan zaite kele तुझ्या जीवितान. तुका नुकसानाक घालपाक. पण आयज जावन जेजूच्या नावान हांव ते प्लॅन कॅन्सल करता. Hallelujah. 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 तुझे पर्स केन्ना एम्प्टी जावचें ना. तुझा बँक अकाउंट खाली जावचो ना. Hallelujah. Hallelujah. You shall be above and not below. You shall be above and not below. तू उंच आसतले सकला पडचे ना. तू आणि तुझो घराबो भरपूर खातले, भरपूर चेतले, बरे जिवीत चेतले. Hallelujah. You will have in abundance. भरपूरी का जीवन में ऐलान करती हूँ यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. भरपूरी का जीवन. Hallelujah. Salamandora da kasigara dara bahase. Hallelujah. 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 Everybody who's feeling the presence of God, bring them over here. Bring them over here. God is moving. Keep beating it. Shabalabara shekerere. Ritalama samadere. Izarama simatare. Orakasekare base. Hallelujah. Hallelujah. Take off the chair. Take off the chairs. Shabalabara shekerere. Hallelujah. Hallelujah. Take off the chairs.
Hallelujah. Come on. See your finances. See your finances changing. See that seed that you have sown into the kingdom of God. It's increasing. Come on. Hallelujah. Now I want to declare that your family will be saved. Your family will be saved. So please tuja karavan jani Jesu olkom gyokina. Ti Jesu Christa chimya deva olkom gedeli. Come on, lift your hands and begin to pray. Begin to declare it. Begin to declare it. Acts 16 verse 31 says, believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Come on, declare it. I and my family will be saved. Our animals of Korabo. Jesus Christ said viswas dota. Our animals of Korabo. Patkatle salvar sale. So itanaja atatle salvar sale. So kle rom suyo maja karabatle poisata. Jesus to uso yun so kle ulpan kabar kotta. Rekamante rebese kere. Salvation in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Sutkamaja kutubak. Sutkamaja kutubak. Sokri murti puja dutano zani. Sutkamaja kutubak. Jesus Christ nacha naman. Sokri bazar pon maja karatle. Poi samdi. Come on, use your power. Use your authority now. Sera baha se karabara baha sone kerebe. Yeshua. Come on, come on, come on. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 my God. Yes, my God. Yes, my God. My God, hallelujah. Every negative thought, I cover you with the blood of Jesus. 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 The blood of Jesus. The blood of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kazari jivitan zaiti zogdi zalan susa zalan ani misunderstanding zalan sa eyes out couples ache Kazari jivitan ye velar ek word declare kota. I release the blessing of the Lord of unity and love and peace in your marriage in the name of Jesus. Hallelujah. And declare it over your marriage covenant. Jesus Christ naman demantuzo marriage covenant bless koruni. Hallelujah. Rebecca sine nama roho motoromo soboro kote kere Ishua rahele baha. Hallelujah. Agreement in the spirit. Agreement in the marriage. Agreement in the spirit. Agreement. Hallelujah. You shall believe in one God, oneness. Jesus, the way, the truth, and the life. Hallelujah. 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 And I want to break today any witchcraft, costly upon jadoo tona, black magic, today I want to break it in the name of Jesus. If you felt it, today I want to tell you that our God is greater. There is no one greater than my God. Greater is He that is in me than he that is in the world. Mother Jesus word the Saunasa, Jesus so itana harailo. Hallelujah. So itana je costly karya maje jivita je work sound now. Hallelujah. So apne karya born maje kutuba hoile to cancel kota Jesus je nawan. Hallelujah. I cancel every witchcraft working against you and your family in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So gle jagato now cancel kota Jesus Christ je nawan tuja kutuba je jekide asa. Hallelujah. I break it off. Every spirit of witchcraft be gone out of this place. Out of this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sokle kale pontu toni Jesu kichandaman. Ikara maha sotelege. Iri katara maha.
Hallelujah, hallelujah. Now I want to declare over you a hunger. I want to release a hunger for the word of God, a hunger for the presence of God. देवाच्या उतराची भूक तुका लागोनी, देवाच्या उतराची, देवाच्या प्रेझेन्सची भूक तुझ्या भितर येऊ दे. I release it for you now. A divine hunger for the word of God, a divine hunger for the presence of God. I release it in the church. I release it in those who are watching. In the name of Jesus, be hungry for the word of God. Be hungry for the presence of God. Be filled with the presence of God. Be filled right now. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my God. Yes, my God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 देवाची कृपा तुझे रिलीज झालेली असा. रॉंग सिच्युएशन्स यांना तुझ्या जीवितांत जातात. तुझ्या तोंडातल्या रॉंग बाय सोचना. देवान तुका बिरातीचो आत्मा दिवंक ना. देवान तुका कंट्रोलाचो आत्मा दिला, मोगाचो आत्मा दिला, पवित्र आत्मा दिला. तुझ्या तोंडातल्या रॉंग बाय सोचना. Hallelujah, Lord my God. Hallelujah. 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 तुझ्या सगळे करून जाता जेजू ख्रिस्तावरवी. You can do everything. You can do everything. You can do it. You can do it. Don't say I cannot do it. I can do it, Lord. You are with me. My Lord is with me. My Jesus is with me. Hallelujah. माझा जेजू माझ्या संगत आसा. ताणे सांगला म्हाका तो केन्नाच म्हाका सोडचो ना. केन्नाच म्हाका सोडचो ना. Oh Lord my God, I thank you, Jesus. I thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. We worship you, Jesus. Rabba Hosena Harakati Nemeneke. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Papa, या सगळ्याच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पित करता बाबा. सगळ्याचे निराशपण तुवें काडले म्हणून हांव सोत मानता दुनिया देवा. तांचे लक्ष तुझे राहिले दुनिया देवा. म्हणून हांव सोत त्या वेळार तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादी करता सोन्या जेजू. हालेलुया. दुनिया देवा तांचे मनाचे तुजो उस्वाड आयला म्हणून हांव सोत मानता सोन्या. हालेलुया. 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 तुझ्या उतराचो उस्वाड सदांकाळ तांच्या जिवितार येऊ दी बाबा. हालेलुया. तांच्या घराब्याक तुझ्या उतराचो उस्वाड बाबा. हालेलुया. सगळे फोटी हांव कॅन्सल करता. सगळे फोटी तांच्या जिविता वयर हांव कॅन्सल करता. हालेलुया. जे कितें सैतानान येवजिला ते घडोवन येवचे ना. जे देवान येवजिला तेच घडोवन येतले. Thank you, Lord. Only your perfect plan in their life, Lord my God. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, glorify your name, Lord Master. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Marga Jesus. I give all the praise and glory to the Lord. Thank you, Father, for touching us, speaking to us, Lord God. Thank you for changing our life. आमचे जीवन तुवें बदलला म्हूण जेजू आर्गा दिता बाबा. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं राखतलो आनी सांबाळटलो म्हूण आर्गा दिता. जशी तूं घरा वयतली बाबा तेणी अनुभवूंक तुजो मोग, अनुभवूंक तुजें उतर, तुजें आशिर्वाद तांच्या सांगता जेजूच्या नांवान. आमेन. Hallelujah. भयणीची भोवायकी आसा. ओके. सो तिणेन आपल्या भुरग्यांक अमेरिकाक हांगासर सावन कार्गो केलेलो. ओके. आनी तिणेन पयशे फारीक केलेले सुमार 50,000 रायट. 32,100 हे पयशे ताणें फारीक केलेले. बट दॅट्स अ लॉट ऑफ मनी. ओके. इतले पयशे ताणें फारीक करून जेन्ना तो कार्गो धाडलो आनी तिच्या भयणीचे कार्गो आसलो ते 6 दिसांनी पावलो.
पूण तिचो कार्गो पावूंक नासलो आनी तिका खूब हुस्को जालो कित्याक तेंचे पावले आनी तिचे पावूंक ना. जेन्ना तिणें इन्क्वायरी केली तिका गमोन आयलें की एक धाकटुलो मिस्टेक जालेली, एड्रेसाचेर मिस्टेक जालेली आनी त्या एड्रेसाक लागून तो कार्गो तिचो पावूंक नासलो म्हूण. आनी एक इम्पॉसिबल सिट्युएशन आसलें की तो कार्गो पावचो ना अशें म्हूण. आनी तिणें खूब पिकल्स आनी पारो अशें कितें करून धाडलेलें त्या कार्गोन भितर. ओके, आनी कांयच खबर ना म्हणून ती सारकी बेजार आसली. पूण तरी आसतना तिणेन फोन मारलो आनी सांगलें की प्रे कर म्हणून. आनी तिका विस्वास आसलो आनी ती म्हणटाली की म्हाका विस्वास आसा की पावतलें म्हूण. आनी खूब दीस तरी आसतना खबर नासली. पूण जेन्ना लास्ट प्रिवियस संडे ती आयलेली त्याच विकान तिणें जेन्ना म्हाका घातली मेसेज तेन्ना तिका हांवें सांगलें आय ऑलरेडी सी द कार्गो पावलो म्हणून. अशें म्हाका दिसलें की कार्गो पावलो पूण पावूंक नासलो. पूण स्पिरिटान दिसतालें की पावलो म्हणून तिका सांगलें देवाक आर्गां दी की तुजो कार्गो पावलो म्हणून. ओके, आनी जें कितें इम्पॉसिबल आहलें तें पॉसिबल जालें. ते एड्रेसाचेर मिस्टेक आसली ती करेक्ट जावन तो तिचो कार्गो पावलो, सुरक्षीत पावलो, 16 दिसांनी पावलो. ओके, आमेन. सो व्हडल्यांतलें व्हडलें मिरेकल हें की तिणें जे कितें फूड आयटम्स धाडलेले ते कांयच पिड्यार जावना, इल्ले पासून लिकेज जावना, सगळें सारकें आसलें. म्हणून ती देवाक आर्गां दिता. हें व्हडलें मिरेकल तिच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. You got testimony to share? Next time? All right. Okay, we will take up the offerings for the house of God. Hallelujah. You gave my stand. Thank you, Jesus. Hallelujah.
जया तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या वावराक दिला ते वाडोय आनी चडय आमी जाणा सुर्याचे तुजे उदर सांगता देवाच्या वावराक जी दितात दुनिया ताचे माप तू बोरोन ओतयतलो बाबा यू आर गोइंग टू फिल इट अँड ओवरफ्लो इन युअर लाईफ्स कांयच तांकां उणें जावचें ना आय डिक्लेअर इट ओवर देयर लाईफ्स लॉर्ड गॉड कोणूय निदान आसा सगळ्यांची निदान फारीक जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया कोणाच्या मनात जरी तो दुबाव आसा बापा तांच्या मनांतलो दुबाव तुवें आयज काडलो बापा आनी जे ती उलयतली ते बरेंच उलयतली जेजू आनी आयज तांच्या जिविताचेर अनेक पावटी हांव ब्लेसिंग रिलीज करता बापा कांयच तुज्या भुरग्यांक कोणें जावचें ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 हालेलुया हालेलुया ओके जस्ट एन अनाउन्समेंट नोव्हेंबराचे 10 तारखेर नेक्स्ट मंथ ओके नोव्हेंबराचे 10 तारखेर म्हापसा सर्वीस आसतली सकाळची आनी सांजेची हिंगा आसचिना सो जी पळय कोण म्हापसा येवंक सोदता एकूच सर्वीस आसतली ओके जी पळय कोण म्हापसा येवंक सोदता तांणी आपली नांवां दिवची की आमी तुमकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज करतली सकाळची सर्वीस जातली ओके 10 वरांचेर सो हांगासर तुमकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज जातलो हांगासर सावन तुमकां थंयसर हाडपाक ओके सो जी कोण येतात तांणी तुजें नांव दिवचें सो कसलो ट्रान्सपोर्ट तुमकां अरेंज करूंक जाय तें पळोवचें पडटलें ओके रिजन बींग आमी केन्नाच आमच्या मिनिस्ट्रीची एनिवर्सरी केन्ना करूंक ना आनीक व्हडलें अनाउन्समेंट म्हाका करपाक नाका इतलेंच सांगूंक जाय की 21 वर्सां पब्लीक मिनिस्ट्री ह्या वर्सा जाता सो आय थॉट लेट्स ऑल गेट टुगेदर आनी देवाक आमी आर्गां दिवया म्हणून ओके सो गॉड ब्लेस यू ऑल आय विल सी यू नेक्स्ट